नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. प्रकृतींतू सैमांतू नमून नमनेचे जीवजंतू वास जावन आसची. तांतू ಕೆಲವು ವಿಷಪೂರಿತ जावन आसची आनी ಕೆಲವು सौम्य जावन आसची. हे विषपूरित म्हणली कुडले तांगेल विष प्रतिपंत आमकां दिवश मारका या जीवाचे आमगेले हानी जावका म्हूण कांय एक निर्बंध ना. तांतू कशें आसता म्हळ्यार ಕೆಲವು विष सनसन मट्टार काम करतसर आसता. आजी आमी आमगेले आयचे आरोग्य भाग्याचे 52 उपाख्यान म्हळ्यार 52nd एपिसोडांतू नमुनवार विषजंतू विशयारी माहिती घेवया. तांतय स्पेसिफिक जावन पळयल्यारी दिवडाचे या सर्पाचे विशयारी माहिती घेवया. आज आमी चयन केलेले विषय सरप चबला, स्नेक बाईट, आयडेंटिफिकेशन अँड मॅनेजमेंट. ह्या विशयारी आमकां माहिती दिताची कोडियलाचे प्रसिद्ध फॉरेन्सिक मेडिसिनाचे तज्ञ डॉक्टर वृंदा भट हांणी. डॉक्टर वृंदा मॅडम तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर वृंदा भट्ट आमगेले आयचे उपाख्यानाचे अतिथी जावन आसची. तशीच हांणी हाजी फुडले आमगेले आरोग्य भाग्याचे फुडली दोन उपाख्यानांत हांणी हांगेले विशय माहिती आमकां दिलेले आसा. तांगेले एक विशयाचेर तांणी म्हळ्यार स्पेशलायझेशन आसाच्या विशयाचेर आमकां वळख केले आसा. जाल्यार तांगेले एक वळख कोण घेवचे एक आमगेले कर्तव्य. डॉक्टर वृंदा भट कामत हांणी बिजापूरचे अल अमीन मेडिकल कॉलेजांतू MBBS, मणिपालचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC मणिपालांतू MD इन फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजी हे फावो कोरनो. KMC मणिपाल, शिवमोगा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, सेबा मेडिकल कॉलेज लिबिया असले नावाधिक वैद्यकीय कॉलेजांतू सेव दिवन प्रस्तुत कोडियालाचे मुक्कांतसचे श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस हांगतू फॉरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजी प्रोफेसर अँड HOD जावन सेव दिता आसाची. तशीची अशी हांकां अपार अनुभव आसा. आनी तशी तांणी जर्नल ऑफ साऊथ इंडिया म्हळ्यार जर्नल ऑफ साऊथ इंडिया मेडिको लीगल असोसिएशन SIMLA हाजे एडिटर इन चीफ जावन वावर करता आसाची. मॅडम तुमकां हांव परतून स्वागत करूं इच्छी पावता. थँक्यू म्हाका आपयले खातीर मस्त थँक्स. आतां आमी हे विषजंतू म्हूण म्हणटना एक मोवा मूस आसा नातल्यार आमी मस्त नमनेचे सनसन जीव पळयताचे. आतां ह्या मोवा मुसाचे न्ही पुरो एक विश एक लोकली ते काम करता. एक त्या छब्बील कडेन मात्र काम करता. त्याची एक छाबल्यार आनी कांय जायना. त्याची एक सरप तसले नातल्यार एक चेळ म्हणटाचे आमी स्कॉर्पियन त्या पुरो छाबल्यार जिवाकच हानी आसा म्हूण म्हणटाचे. आज आमी स्नेक बाईटा विशय उलयता दुखून आमी स्नेक बाईटाची विशय मात्र दवन घेवया म्हूण हांव लेखता. आतां स्नेक बाईट म्हणटना एक नमुनवार नमनेचे सरप आसाची या दिवड आसाची. हांतू कितली नमनेचे आसा म्हणून आमगेले प्रेक्षकांक एक वळखून दिता. प्रथम जावन सगळ्यांक नमस्कार. सुचित्रा शेणे हांणी एक विशय सांगलो ह्या जगत्यांतू विषजंतू आनी सौम्य जंतू आसा ती म्हणून. हांव सांगचें कसन म्हळ्यार पुराय सौम्यची विष केन्ना येता आमी तांकां उपद्रव दिवच्या वतान मात्र ते आमकां विषजंतू जावन बाद दिता. ना नातल्यार एक चर्तल जो एक कंदोडी जो खंयचे ताजितल्या वत्ता आसल्यार आमी थंय राबून आसल्यार न्हूतच वत्ता आसता. आमी ताका फातर उडोवचें बड्डी घालची तेन्ना मात्र ते आमकां उपद्रव दिवचें येता. पुराय सौम्य आसाची मनशां सोडल्यार. बट विशय कसन म्हळ्यार आतां विषजंतून सर्पांतू दिवडांतू विषजंतूंतू नमुनवार आसा ती. नमुनवार आनी ते कसन म्हळ्यार विषजंतू विषधाव एरिया वायज सेक्लुडेड म्हळ्यार एक एरिया आतां इंडिया म्हळ्यार एक सान एक प्रदेश आशिल्ले निमित्त हांगा 4 मेन इम्पॉर्टंट प्रकार आसाची. तातूंत एक चर्तलो ते कॉमन कोब्रा म्हणटात ताका सर्प म्हणटात ती. आनी एक कडंबल ऑर क्रेट म्हणटात ती. हे दोन्हीची नर आबाधक हाजे विष नर आबाधक न्यूरोटॉक्सिक म्हणटात ताका. आनी 2 जात आसा ताका वायपर ऑर
हे म्हणतात ती कंदोडी ते कसं कोळकू मंडला म्हणतात ती कन्नडान ते कोळकू मंडला म्हणतात तांतू 2 जाती आसा एक गरगसा कोळकू मंडला म्हणतात ती आनी एक रेग्युलर कोळक मंडल रेग्युलर कोळक मंडल मस्त कॉमन ते आंगार पळय एक नमुन्याचे अच्चू अच्चू सो जावन आसता दिवोडू ताका कोळक ते व्हेरी कॉमनली अवेलेबल आनीक ते रक्तारी प्रभाव आसता तशें जावन ताका कोळकू मंडला म्हणजे ते पांय कुसून येता एक एक चब्बील जागो कुसून येता ताका ताका कोळकू मंडला म्हणचे नांव सो ताचे तुम्ही सांगचे प्रमाणे री मुख्य जावन 2 नमनेचे आसा एक रक्ताक एफेक्ट करचे आनी एक नराक हिमोटॉक्सिक आनी न्यूरोटॉक्सिक वय आत्तेक दिवोड आसा म्हणून म्हणली कुडले ते ताका एक तांचे गुर्त कळका आमकां ताची वळख कळका ते कशी ताका एक कसले स्पेसिफिक आयडेंटिफिकेशन मार्क्स म्हण आसता ಯೂಶುವಲಿ ಆಸ್ತಾ ಕೆಲವಕ್ಕ ಪುರ ಆಸ್ತಾ ಕೆಲವಕ್ಕ ते चरित्र पळयल्यार कळटा आमकां आतां कसं म्हळ्यार विषजंतू विष सर्प पुरा पळय युजली रात्रीचे भायर येवचे दिसाचे भायर यानांची दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल म्हळ्यार रात्रीचे म्हणून सोदून तांगेल सोदून येता ती बट आतां हांव रात्रीचे म्हणल्यार दिसाचे एकलो चर्तल आयलो म्हळ्यार ते सरप न्हय म्हणाची येता ती भूमी हुंज येता भितर हुंज येता आनी तातूंत भितर आसता ती पावस आसल्या मध्ये भितर उद्दार इकला म्हणजे भायर येता ती सो तशी ते डिपेंड्स ऑन दी प्रकृती आमगेले वेदर ऑफ द डे तशें ताजेर डिपेंड जावन आसता बट युजली रात्रीचे नाव आतां कसन म्हळ्यार चर्तलो घेया ती चर्तलो ताजे माथ्यारी बोडारी दोनी अशी कन्नड अक्षर एक हें आसता चुक्की चुक्की आसता अशी चर्तन पळय चुक्की मात्र दिसता बट ताका तूं अटॅक करूं गेल्यार मात्र तांत विशय कसन म्हळ्यार ताजे हें आसना तांत एक चर्तलाचे जे हें डिफरन्स पॉयझनस अँड नॉन पॉयझनसाची डिफरन्स हे म्हळ्यार अशें जस्ट एक तुमकां एक आलोचनेक बट तुमी चर्त आसतना पळयल्यार कशी पळोवका म्हळ्यार ताजी बोर्डार 2 चुकी आसता सर्पाचें हें आसा पळय सकलचें आमगेलें हें फिक्स्ड आसा बट सर्पाक फिक्स्ड ना सो तशें जावन ते सप्पनी वयर येवन अशी हेड दाखयता ते रुंद जावची मात्र तितले ते भिवोच्या ताजे मेकॅनिझम ताजे निमित्त कसली जायना कळना ते फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स ते अटॅक न्ही सर्पान हेड दिल्ली म्हणजे जाल्यार इट इज अ फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स फॉर द स्नेक नॉट अटॅक हा मात सांगा जाग्रत आहे म्हणून तितलेची इट इज इक्वली स्कॅर्ड लायक अस सो ते अशी हें केल्ली म्हणजे हेड तेन्ना ते एक कन्नड अक्षर दिसता ताका स्पेक्टिकल मार्क म्हणटा ती केलो तूं मोनोकल मार्क एक आसता मदें तो मोनोकल मार्क आनी एक स्पेक्टिकल मार्क म्हणून पळय हें ते कन्नड अक्षर आशिल्ले ते स्पेक्टिकल मार्क केलो तो सिंगल आसता ते हें आनीक एक कसन म्हळ्यार अशी ते पळय वी शेप एक बँड दिसता पळय ते बँड म्हळ्यार ते हें करतना पळय गळ आनी बॉडीक डिफरन्स ते चर्त आसतना दिसता ते तशें आशिल्ले निमित्त ते चर्तलो म्हणून आतां व्हेरी कॉमन मिस्टेक आमी मनशान कसं करचें म्हळ्यार केरे आनीक चर्तलो एकला कसं पळोवचें कलर सेम आसा येलोइश ब्राऊन सेम कलर्स आसता ती बट देन हाऊ डू यू डिफरेंशिएट एक उडगास दवरका म्हळ्यार केरे दिगो आसता केरे हें चर्तलो मस्त दीग आसना मस्त आनी ताजी बाल आनी ताजी पोट्टा बदी अशें म्हळ्यार ते चर्तन पळय कळता न्हू पोट्टा बदी दिसता न्हू ताजी पुरो बेल्ली स्नेक्साचें पोट आसा पळय हें केरे पळय पळोवचें तशी आसा पळय ताजी चर्मार तशी आसा पळय बट ताजी पोट्टा बदीन पळय रुंद 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 धवेची स्केल्स आसता वायड बली स्केल्स तशें जावन तो चर्तलो म्हूण कळटा आनीक कसन म्हळ्यार तूं कसनय एक शू करूं गेल्यार एक फातोर जे उडोवचे गेल्यार ते हेड दाखयता केरे धांवन वता बट आमी हेड देखून तितलें कसं अगती ना आमकां कांय उपद्रव दिना ते ताजितला वत आसता कळना तशें ताका कसं उपद्रव आनीक एक आसा कट्टू हाव म्हळ्यार ते एक सादारण एक ब्राउनिश पर्पलशे कलर ताजेर व्हाईट कलर कट्टू 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 आसा ताका केट्टे हाव क्रेट म्हणटात ताका हें पळय कशी धवे धवेची पट्टी पट्टी ताका कट्टू हाव म्हणटा ती आमची गेला ना कडंबल म्हणटा ती आनी तूं कोंकणीन कडंबल म्हणटा ताका हें मागीर न्यूरोटॉक्सिक इनफॅक्ट हें मोस्ट डेडलियस्ट पॉयझनस सर्पाक इन चड पॉयझनस हें हांतूय विंगड विंगड जात आसा आनीक एक आसा बँडेड क्रेट म्हणून हें कॉमन क्रेट बँडेड क्रेट म्हणून आसा ताका ते व्हाईट पट्टीने एक येल्लो एक ब्लॅक एक येल्लो एक ब्लॅक हें बँडेड क्रेट हें मागीर एक नमुने विषजंतूची बट हें व्हेरी लेस कॉमन आनी हाजी बाल पळया तांत वयर एक सान चित्र दिसता पळय बाल हें टेपरिंग न्हय बाल
सडनली एंड जाता बाल तश जावन तसल दिवड पॉयझनस यू शेप असं वी शेप नाही म्हणून. टेपरिंग ना वय, विंद्रा point बील end शेना ना. वय विंद्रा बील शेना सडनली एंड जाता तसल पुरा पॉयझनस स्नेक्स हा, हा, हा. तशी आनीक युजली कसन म्हळ्यारी पॉयझनस स्नेक्साचे मात्यारी सन 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 स्केल्स म्हळ्यार तुका एक नमुन्याची पळय एक वज्रा मुद्दी एक कान्ना हा, हा. कुडकान जोडस पळय हा. तशी दिसता ताची मात्ते हा, हा. सन लगी 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 चलस वेर एज नॉन पॉयझनस जाल्यार हळहळ्ळे आसता दूर 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 आमगेली पंचरत्ना मद्दी एक नवरत्ना मुद्दी कशी बांधता वय, पळय वय, वय. दूर 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 हा. तशी वेर एज कुडकान जोड कशी वटू वटू बांदिता ती तशी असूचे युजली पॉयझनस स्नेक्स बट तांतूय असं एक्सेप्शन्स असं वेरिएशन्स असं ती ना म्हणावं बट युजली आम्ही आयडेंटिफाय करची तशी अनेक जाती असत हांव ते म्हणणं तुका रक्तमंडल हे कोळकमंडल ते रक्तार प्रभाव दिवचे ताका वायपर म्हणटा ती तांतू दोन जाती आसा एक कॉमन रसल्स वायपर म्हणटा ती ते व्हेरी कॉमनली सीन हांगा ताजे आंगारी डायमंड डायमंड शेप तीन पटेस एक फाटीरी आनी एक सायडाक तशी ताजे ते वायपर म्हण ते आमगेले ताजे चित्रस का वय असं असं हे हे कंदोडी और कन्नडी हाव म्हणटा पळय हे कोळकमंडल म्हण इता म्हळ्यार हे चाबलीस जाताना खंयची चाबील जाग आस पळय थंय पुरा कुसून येता गँग्रीन जाता पांयाक सो तश जावन हे ताजे आंगार पळया सायडाक फाटीरी आनी त्या बदीन सेम डिझायन थ्रू आउट हे आयडेंटिफाय करची व्हेरी इझी आनी हाजी माती पळया ती मात्यार पळया ते कुडकान जोडावरी सन 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 वटू आनी व्हेरी लागी लागी आनी व्हेरी स्पेसिफिकली ट्रायंग्युलर हेड वायपराचे व्हेरी स्पेसिफिक आयडेंटिफिकेशन फीचर ट्रायंगल सपूर एक नंबर त्रिकोणशे माती त्याचे ते हे रसल्स वायपर अशींच एक आनी एक गरगस कोळक मंडल म्हण आसा गरगस मंडल म्हणटा ती ते चरतना तुगेले एक नमुने गरगसाची गर 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 हे येता आनी वय आनीक पक्कने तू कसं पोक करू गेल्यार ते अशें हालता हालतना ते शब्द येता कर 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 म्हणटा ताका तागेले डिफेन्स मेकॅनिझम आमी ते आमकां भिवयतास म्हण लेखचे ते ताणे यो हांव हांगा आसा म्हाका कसं करू येवं नाका ती म्हण ताण करचे तितलेची सो दॅट इज गरग ते मेन डिफरन्स तशी आमी फायंड आउट करूं येता सो हे चार जे आमी आयडेंटिफाय केले मेन आतां आमी सर्पनी पुरो आमकां चरतलांनी पुरो कशी जाल्यार उपद्रव दिना बट प्रॉब्लम येवचे आमी हेंची गरगसा मंडल म्हणे हाजी व्हेरी कॅरेक्टरिस्टीक पळय कितले लायक जावन जेल्ल जाता पळय सरावंडिंग्सान तो आनीक अशींच येस शेपार एक सुत घालून बसता कळयना आस म्हणून ते कॅमोफ्लाज म्हणटात ताका आक्का कोंकणीन पोर्शे म्हणटा ती पोर्शे म्हणटात गोवांत व्हेरी कॉमन हे ताका थंय पोर्शे म्हणटा ताका त्या वेळी त्या पळय गार्डनांत आसल्यार ते आस म्हणून कळना कॅमोफ्लाजिंग एक्झॅक्टली सो तशें आशिल्ले निमित्त कसल जागृत घेवका तशें आसतना मेन कसन म्हळ्यार अगतिनतिले वीड्स दिग दिग आयिल्ले तण आनी पुरो बेळूच्या सोणी म्हूण जाल्यार म्हळ्यार ते तांकां आयडियल जागो दिग दिग तण रूख आनी पुरो तांकां मस्त आयडियल न्ही तशें तुमगेले तोटान तूं झाड रूख कितलेय करात तुमी बट तण आशिल्ले कडेन तांकां ते निपून बसचें सुलभ जाता तशें निमित्त प्रिफरेबली क्लीन दवरल्यार आमकां कसं उपद्रव आनी ते गरगस मंडल बसशील स्टाईल पळयल्यार ते तण काडतप तूं पक्कने काडतस म्हण जाल्यार ते हाल नातले अशें दिसता म्हाका हालता ते पक्कने मनशान कळे तेंची म्हळ्यार आतां एक कॉमन क्वेश्चन कसन म्हळ्यार सगळ्यांकय केलो एक मूढनंबिके अपनंबिके आसा दिवडांक दोळ दिसना दिवडाक कान आयकपणा म्हणून ते कसं ना दिवडाक दोळय दिसता कानूय आयकपडटा इनफॅक्ट आमकां आयकपणातील तांकां आयकपडची तितले ते कॅपॅसिटी आसा हा केलो दिवड आसा ती तांकां दृश्टी मस्त हें ना उण मंद आसता बट कोणे अटॅक करू आयले म्हणजे ते वायब्रेशन्स फील करून तेन्ना तांकां ब्लड फ्लो फुल्ल दोळ्या घालून बेटर करूं जाता विजन त्या कॅपॅसिटी आसा सो तशें आशिल्लें तांकां पुरा दिसता बट एक प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार आमकां 3 डायमेन्शनल दिसता इता म्हळ्यार तुगेले सुत्त आतां तूं हांगा बसली म्हणजे जाल्यार तूं सगळे पुरा सुत्त दिसता बट तांकां कशी फोटोग्राफशा दिसता 2 डायमेन्शनल आनी दोन्ही कलर बायक्रोमॅटिक ब्लू आनी ग्रीन रेड दिसना येल्लो दिसना विंगड रेड ब्लू ग्रीन आर द बेसिक कलर्स तांकां दिसचे ब्लू आनी ग्रीन मात्र सो तशें जावन बट दे विल नो दॅट समथींग इज देर लायक अ फोटोग्राफीक सो आतां तूं म्हाका आतां बड्डे धर म्हसल्यार मिगेले येद्रा कोणे राबल्या आतां गोतस हांव मिगेल म्हाका कशें धरला म्हणून बट दिवडा कळेश ना कळना तसो तर 2 डायमेन्शनल इमेजींग ताचे बट वायब्रेशन्स ते भार लायकोन फील करता ताका आमी म्हणचे दिवडाचो धांवणुकाची धांवली जाता कसं जाता इट इज मोर कनेक्टेड टू द ग्राउंड देन अस
सो आम्ही धावली जातात ते वायब्रेशन्स ताकडे कसं की आता उपद्रवस म्हाका म्हण सांगून सो तशें जावन त्या डिफेन्स मेकॅनिझमार अटॅक करचे शिवाय आम्ही नुतर राबली म्हण ताका म्हणटात ना दिवडस नुतराब ते नुतराब म्हणजे ताकाची डोंट क्रिएट एनी वायब्रेशन्स इट विल गो ऑन इट्स ओन इट विल थिंक देर इज अनदर समथिंग देर अँड इट विल सिम्पली गो आता तुम्ही सांगले ते डिफेन्स मेकॅनिझम जावन शब्द करतले केला उपरा दिवड म्हणून परशे येस परशे आता नातल्यार तू तुम्ही ते सांगले सरप जाल्यार अशें करून हेड करू पुरो ते चपतना ते ताजी दंता विशेष गिने कशी ते ओके आता ते एक व्हेरी लायक गुड क्वेश्चन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इता म्हळ्यार आता आम्ही म्हणतात ना अयो म्हाका दिवड चबलो आनी हांव मेल्लो मेल्लो गेल्लो गेल्लो ना आम्ही ॲक्च्युली तशें आसतना 90% इट इज अ प्रूवन फॅक्ट 90% ऑफ द बाईट्स आर वॉट आर कॉल्ड एज ड्राय बाईट्स तांतू विश येना इट्स जस्ट अ डिफेन्स चपचे तांतू विश येना कसं ना ते सरपाकय लायक नाही ते विश आसूचे ते ताजी पट्टा बूक केल जाता ताका ते हगूर विश सिक्रेट करून दवरता ते फोटोज दाखयला पळय हांव फँग्साचे ताजे दंताचे तांतू सॅक अशें आसा हा बट ते पळयले ते ड्रॉपशे आयला पळय ते ड्रॉप आसना मॅम ते थंय ताजी मागशेक ते नीळ कलर दिसता पळय ते सॅक ते वेनम सॅक हे फँग म्हणटा ताका दांतू सर्पा दांताका फँग म्हणटा ती नाव ते दांतू ते ब्लू सॅकान तू हगूर सिक्रेट जावचे सूर जाता पोट्टा बूक प्राणी कसं न्ही तांणी बेटे हाडचे वत्तान मात्र ते मारचे सो त्या टायमारी आम्ही कसं न्ही उपद्रव दिन चाबली म्हण जाल्यार विश दिसता ना म्हणजे न्हू तो ताजितल्या वता आसतना तांचो विश आसना सो ताजे खातीर पॅनीक जालें जाता कसं जाता म्हळ्यार वर्लेल प्रॉब्लेम येता हार्ट अटॅक जावन मरची चान्स चड आसा शिवाय पॉयझन आपशी सो पॉयझन ना नशी केलो जन मरता तू यो म्हाका कसं कितें जाता कस ते जस्ट पॅनीक अटॅक भंय ताजे निमित्त मात्र यो म्हाका चरतले आनी चाबले म्हूण सांगून बट ॲज इट इज 90% ऑफ द बाईट्स आर युजली ड्राय बाईट सो द फर्स्ट थिंग आगोतच भारी कश्टी बट द फर्स्ट थिंग इज कीप काम डोंट पॅनीक चाबले वय म्हूण जाल्यार ह्या विश वय म्हूण जाल्यार तुमी पॅनीक केले जाताना ते फास्ट फ्लो जाता ब्लडान तशें जावन ते दुर्मरण येवचे ना म्हूण जाल्यार तुमी म्हणलें केलो एक जिवाहानी आसा केलो जिवाहानी ना म्हूण आतां मोमूस म्हणलें तुमी मोमूसय तशीच ते पुराय एफेक्ट जावचे बॉडी ब्लड दावत तरीची चाबली जाता ते लोकल कसं न्ही जायना ते लोकल ते रिॲक्शन जावन सुद्धा तितले शिवाय पॉयझन ते ब्लड दावचे न्हू मरचे बट हांगा कसं जाता म्हणजे दिवडू दोळ्या दिसता भंय आसा ऑलरेडी मोमूसाचे आमकां मस्त भंय ना तशें जावन तितलें कसलें आसना बट दिवडू भंय ऑलरेडी भंय आसा तांतूय चाबला तांतूय थोडें विश आयला आंगान तो म्हणजे तांकां भंय आनी चड जावन सर्क्युलेशन फास्ट जाता हार्ट बीट फास्ट जालें जाता सर्क्युलेशन फास्ट जाता विश वग्गी आंगा सरवता ते डेंजर सो तशें जावन कितलें जाता तितलें निद्दोच्या एक सोडूका ती निद्दोच्या सोडून नीद काडच्या नज नीद काडून आड सरेता आड सोरका आनी ते खंयची पार्टाक चाबला पळय चपच्याक आमी मागीर वचा ताजे फुडें आता तुम्ही चिके फूड सांगले हिमोटॉक्सिक म्हळ्यार रक्ताक हानी करचे म्हळ्यार रक्ता सुकून वचचे आनी एक न्यूरोटॉक्सिक म्हळ्यार नराक हानी करचे म्हणून हाचे बद्दल चिके चड माहिती दिता आतां न्यूरोटॉक्सिक म्हणटा जातना आतां रक्तान तो वचचे ते बट ब्लड सप्लायज आमच्या देहात सगळे अंगाक ब्लड सप्लाय करता तांतून नर्व एंडिंग्स आसाचे हे पर्टिक्युलर पॉयझन रक्त कणाक हें करना डिस्ट्रॉय करना नराक डिस्ट्रॉय करता सो कसं जाता फर्स्ट सायन्स म्हळ्यार पॅरालिसीस तसल पुरो जावचे सूर जाता सो ते विदीन आतां हें आसल्यार कडंबल आसल्यार घंट 2 घंटे भितर ताची चिन्नी दिसता विश आस म्हूण जाल्यार बट सरपू 4 देखून 5 घंटे घेता अमाउंट तांणी घालचे अमाउंट ताजी पोटेन्सी ताजी हें ताकत ताजे वयर डिपेंड जावन एक चरतल्यान चाबल्यार एक सादारण 4 घंटे लागता सायन्स दिसच्याक विश गेला वय जाल्यार बट कडंबल चाबल्यार 1.5 घंटे भितर वय कूडले ना इमिडिएट नाही जायना इमिडिएट केन्ना जावचे इमिडिएट म्हणटा हांगा चाबले थंय जायना रक्ता वचका टीव्हीर दाखोवचेशी न्ही ना टीव्हीर ते चाबली सतन तोंडा फ्रेंड येता ते एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल इवन ते विश पोटा गेल्यार समेत कसं नाही जायना खाली गिळल्यार समेत कसं नाही जायना बट
द थिंग इज दॅट इट हॅज टू गो इन टू द सर्क्युलेशन ताजी कॉम्पोजिट्स पुरा हें जावन एन्झायम्स पुरा हें जावन रिलीज जावन मागीर सो एटलीस्ट 1 hour मिनिमम 1 hour इज रिक्वायर्ड सो यू हॅव टायम टू गो टू द हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल आणि तांत केलो पुरा हें आसा कसले क्रम आसा बट रक्तमंडलांत कशें जाता म्हळ्यार कळक मंडलांत कशें जाता म्हळ्यार हिमोटॉक्सिक ते ब्लड सेल्साक मारून काडटा सो कशें जाता Hemolysis. हिमोलायसीस जालें जाता ना चांग ब्लड मुखार वच्चें जायना त्यामुळे पुरो ब्लड वायट जाल्या निमित्त थंय कुसून वता चाब्बील जागो कुसून वता ಕೂಡ್ಲೆ गी ताकाय टाइम नाही टाइम आसा पुराक टाइम आसा बट तितले 1 घंटा न्ही पुरो ना चाबलीस येताना बिकॉज द ब्लडाक एफेक्ट जाल्या निमित्त 20 minutes to 25 minutes ಕೂಡ್ಲೆ ಉಂಟ oh yes absolutely anik certain precautions घेवेत आम्ही चाबलीस येताना that can further delay आणि वेळ कोरेत आम्ही ते कसन सकट प्रिकॉशन्स म्हणून हांव त्या विशय येतना सांगता तुमकां वय आता जाल्यार ह्या हिमोटॉक्सिक आणि न्यूरोटॉक्सिकांतू खंयची चड हानिकारक तशी कसन ना चड हानिकारक हें म्हणना बट एक कसन म्हळ्यार न्यूरोटॉक्सिक नर उपद्रव दिले निमित्त आमगेल पुरा सगळे बॉडींत ऑर्गन्स नरा कनेक्टेड आसा ती सो एक ऑर्गन शट डावन जावन येता सिमिलरली ब्लड नानातल्या खंयचेय ऑर्गन सर्वाइव करू जायना बट एक कसन एडवांटेज हिमोटॉक्सिकांत म्हळ्यार ते लोकली मस्त एफेक्ट जाता बॉडीन मागीर वय वय गँग्रीन म्हणटा पळय तशी बट कित्याक म्हळ्यार ते आशिल ब्लडाक फर्स्ट एफेक्ट करता न्हय सो ते डिले जाता विंगड ऑर्गन्स पावच्याक डिले जाता हें तशी न्हय न्यूरोटॉक्सिक इज मोर डेंजरस बिकॉज ते इमिडिएटली ब्लडान फ्लो जावन सर्क्युलेशन वता तश जावन वेरियस ऑर्गन्साक एफेक्ट करचे आनी एक कसन म्हळ्यार मनशा पॅरालिसीस जालें जाता मागीर तागे लायफस्टायल वता सो तशें आशिल्ले निमित्त ते चिकेची लायफस्टायल मुखारीकय चिके डेंजर आनी ऑब्वियसली ब्रेन एफेक्ट जाल्यार मागीर पुरा शटडावन जाता आमगेले होल बॉडी शटडावन जाता सो तशें निमित्त रिलेटिवली न्यूरोटॉक्सिक वी कॅन से इज मोर डेंजरस येस आता एक दिवडान चाबलागी नाही दुसरे खंयचे एक जंतून चाबलागी म्हणून कळची कशी दिवडान चाबिल्याक 2 मार्क असता फँग मार्क्स म्हणतात दोन्ही आणि ताची डिस्टन्स मेजर करून केलो ते एक्सपर्ट्स आसा ती ते स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स आसा ते दोन्ही हाजी डिस्टन्स पळोवन खंयचे दिवड म्हणून सांगता ती आमगेल दोळ्याक आमी तांत एक्सपर्टायज ना आमी म्हळ्यार ह्युमन बॉडी एक्सपर्ट्स बट आमी फॉरेन्सिक आशिल्ले निमित्त आमकां दिवडा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತस तुका बट ते आतां ते मार्क पळयले ना आतां पळय ते वयलच्यान ते बॉट आशिल्ले कडेन ते लागीं आसा आनी ते फ्लॅट आसा पळया वेरएज आनीक सकलच्यान तूं 2 राउंड डॉट्स आसा ती सो ते वयलचे आसा पळय ते दॅट मोर लुक्स लायक क्रेट म्हळ्यार हें तुमगेलें कडंबल हें सकलचे चिके वायड आसा आनी राउंड आसा दॅट लुक्स लायक कोब्रा म्हळ्यार युजली कोब्रान तूं राउंड आसता आनी तूं क्रेटान तूं चिके फ्लॅट आसता सो ते तशी त्या पळयलें आतां हें पळय दोळ दाखयता न्हू ताका टोसीस म्हणटा ताका दोळ फस्ट सायन न्यूरोटॉक्सिक पॉयझन चाबली म्हूण जाल्यार विश आंगांत गेला वय म्हूण जाल्यार फस्ट सायन दाखो दोळ्या पत्ती ताका दोळ सोडच्या वरेन जायना जाग आसता बट आमकां कसो दिसता म्हळ्यार तो न्हिदत आसा म्हूण तो न्हिदूच न्ही तो दोळ्या पत्ती आपापी तो जाग आसा दोळ्या पत्ती ताका उबारू जाता म्हळ्यार आशिल्ल्यान सान हें सो हांगा दुखून नर्व पॅरालिसीस स्टार्ट जाला सो फस्ट सायन ते सायन सूर जाल सत्ताना ट्रिटमेंट स्टार्ट करता आमी डॉक्टर्सांक जाल्यार तेंच एडवायस करचे ते सायन सूर जाल शिवाय कसं ट्रीटमेंट स्टार्ट करू नकाची इता म्हळ्यार ते ट्रीटमेंट आस पळय दॅट इज ऑल्सो डेंजरस आता तुम्ही त्या पिक्चर दाखयला ताजे विशीं आमी मागीर येवया आता एक दिवडान चाबले म्हणटना तुम्ही सांगले ड्राय बाईट अशा पुरो म्हणजे अशी चाबून अशा पुरो विष तांतू वचून अशा प्राशन जावन अशें दिसना म्हणून आता तांतू विष गेल्यार ताजे ते दंता मार्क सेम असता की नाही दुसरे असता सेम मार्क मार्काची भितर गेलना की ना फ्लुइड म्हळ्यार मात्र ताजे सुत्त दुसरे कसले जेवचे नील जेवचे पाचवी जेवचे ते रक्तमंडलांत मात्र हा ते तुगेले कोळक मंडल हिमोटॉक्सिक जाल्यार कुडले कळता म्हळ्यार एक 10-15 मिनिट भितर ते चिके निळं जावन तांबडे जावन हांतू कळना न्यूरोटॉक्सिक पॉयझन्स हांतू कळना
इवन थंय जाल्यार पळय तशें आमी तें फीचर कोणाकय सांगनाची इता म्हळ्यार इवन हिमोटॉक्सिक ड्राय बायट आसा म्हणजे कसलेय दिसना सुद्दां सो ते न्यूरोटॉक्सिक म्हणल्यार चिकी ना तर तशें जावन न्हू आनी बेसिकली कसन म्हळ्यार जल्तितल्या आमी जेन्ना काही सांगची तेंची घायसोक करची बदला ते दिवडा ಬಗ್ಗೆ कसन एक चोरी आलोचन कराती कशें आसता पळोवच्या दिवड म्हणून भाई डॉक्टराला वतन तागेला सांगल्यार एटलिस्ट आमकां हेल्प मेळटा म्हळ्यार ट्रिटमेंट कशी करूं येता म्हणून सांगून त्याची ते डॉक्टरानं आता एक मनशान स्नेक बाईट जावन डॉक्टराला येतना एक मनशान ताका ते खंयची दिवड म्हणून पळोवचें जायनी म्हणलें की तो एक गद्द्या काम करता असो एकलो आसा ताका पळोवचें जायनी ताका कोणगी हाण आस्पत्रेक घाल्ले तेन्ना ताका ते न्यूरोटॉक्सिक गी हिमोटॉक्सिक दिवडांच्या लागीं म्हणून कळना दिली तेन्ना ट्रिटमेंटान काय डिफरन्सेस गी ट्रिटमेंट डिफरन्स न्ही पण आमी तेंची हांव म्हणलें माय आमी डॉक्टर्सांक पुरा आमगेले अंडर ग्रॅज्युएट MBBS करता डॉक्टर्स म्हळ्यार युजली तांणी लोकल हार्टची क्लिनिक्स आपल्या सो लोकल डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स आमी केन्नाय सांगची एकची स्नेक बाईट म्हूण आयली सत्ताना रप्प ट्रिटमेंट स्टार्ट करूं नाका ती कसाला म्हळ्यार तांतू कसनय चिन्ह दिस आतां ते पळय कोळक मंडल जाल्यार सुत्त नीळ जाला म्हणजे वय विश गेला स्टार्ट करा ट्रिटमेंट बट आतां ते न्यूरोटॉक्सिक जाल्यार ते कसलेय दिसना सो तेन्ना कसं करता म्हळ्यार हांव दाखयलें पळय टोसीस म्हणून ते स्टार्ट जावचे ते दोळ ते कसनय करूं नाका तर तुमी विंगड करा ती तेका पेन आसता जोर उज्ज आसता ते चाबील कडेन ताका पेन दिया ती एक विंगड तुमगेले ड्रिप्स स्टार्ट करा ती म्हळ्यार इता म्हळ्यार ते वखद दिवचे ड्रिप्सान सो तेन्ना ड्रिप फ्लो लायक आसा म्हण जाल्यार वखद वग्गी वता सो ड्रिप्स स्टार्ट करा ती पुरा बट वेट इता म्हळ्यार हे पर्टिक्युलर वखद आसा पळय ताका पॉलिवेलंट एंटीवेनम म्हणटा ती ऑर मोनोवेलंट पॉलिवेलंट म्हळ्यार मस्त दिवडां आशिल्ले मोनोवेलंट म्हळ्यार पर्टिक्युलरली ते खंयची दिवड म्हूण कळटा पळय त्या दिवडाची मात्र सो ते आनी ते पुरो विश सरपाचे ना आमगेल्या इंडियान तू पुरा आनी इवन वर्ल्डांतूय पुरा विश सरपाची ना ओन्ली इंडियान तू पॉलिवेलंट म्हळ्यार 4 कॉमन स्नेक्स हांव सांगली पळय कोब्रा चर्तलो क्रेट कडंबल कंदोडी आणि गरगस कंदोडी हे 4 पॉलिवेलंट एंटी स्नेक विनम म्हणटा ती सो हे एक दिल्यार खंयची दिवड म्हूण गोतना म्हण जाल्यार हे एक दिल्यार 4 त्या दिवडा वयरी उपयोग आसा बट तो दिवड त्या न्ही म्हूण जाल्यार ताजी हानी चड आसा त्या म्हळ्यार ते विशाणाची वखद करचे ते सो तशें निमित्त ताजे एलर्जीक रिएक्शन जावची मस्त डेंजर आसा सो ते सायन्स दिसना तशी स्टार्ट करूं वच्चानच दॅट इज अवर फर्स्ट थिंग सो ते दोळ ते कसं करीत म्हळ्यार तुमी ते एरिया क्लीन करा ते उंड त्याच मेल प्रश्न आशिल्ले आता एक मनशा चाबली म्हण जाल्यार ते साबून घालून धुवेत साबून घालून धुवेत ताका बट केलो कडेन आसा यो चाबून काडका ताजी प्लीज तशी करूं नाका ती मिगेल नेक्स्ट आशिल्ले प्रश्न म्हळ्यार प्लीज तशी करूं नाका वय प्लीज एक ट्युनिके बांदची करता टोर्निके बांदिता ती ते खंय बांदूका म्हळ्यार टोर्निके बांदिल्लो लायक कसाला म्हूण सांगता इता म्हळ्यार टोर्निके म्हळ्यार कसं म्हण वय सांगता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तोंड आनीक तुमगेल हाता घाय आनी आसा म्हणजे ताजे लागीं वच्ची नाका ती तुम्ही तो कशी वंत की ना की बट तुम्ही तांतू हानींत येता ती म्हळ्यार ताजे सुत्तू ते कसने जो विशाचे कसने कण आस म्हण जाल्यार ते तुमगेल घायातूच तुमगेल आंगा वता सो ते एक अवॉयड करा ती फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चापची कसाल्यानच अयो चाबून पुरो सक्क करून काडत तुमगेल तोंडा कसने घाय जाल्ला म्हण जाल्यार तुम्ही विष पिल्ल्यावर एकता तुमकां कळना सान ब्रश करतना गाय जावन आसता एक सान वट्ट मेळ्ळ्यार पुरताक वच्चाक सो ते फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली नो बिग नो चापच्या वच्चाना घाय घालचो नो इता म्हळ्यार तुमी ब्लड भायर आयली मी फ्लो चड जाता सो फास्टर सो टोर्निके म्हळ्यार कसने ना तुमगेले आंगसो एके तागेले लुंगी एके कपडाक एक कुडको काणू सुत्त बांदूच्याक टोर्निके म्हणटा ती ते कशी बांदूचे आनी खंय बांदूका ते चाबील जागे दुखून हृदया भागाचे म्हळ्यार वयली भागाचे म्हळ्यार आतां पांया चाबला म्हण जाल्यार आतां हाता हांग चाबला म्हण जाल्यार हांग बांदूका कळ्ळें हांग दुखून वयरी आंग खंय अशें म्हण जाल्यार जस्ट ते कंप्रेशन दिल्यार पुरो कसल रिजन म्हळ्यार बॉडीन तूं ब्लड आउट एक लिम्फ म्हूण एक आसा ते आतां आमकां घाय जालसतना आतां ते एक पळपोण पांया दिंबे घाय जालतना ते एक शायनींग लेयर येता ताका लिम्फ म्हणटा ती ते एक प्रोटेक्टीव मेकॅनिझम आमगेले सो तांतू फास्ट फ्लो जाता आमगेले विश सो तेजेवन ते मात्र ब्लॉक करता आमी रगत ब्लॉक केल्यार मागीर ते पोर्शन काण उडोवपा जाता कॅन सो तशें कशें बांदूचें ओके आतां बांदील जाताना शिकोन टायट सपोज हे टोर्निके बांदली म्हणल्यार हांग बोट्टा चाबला हांग बांदली म्हण जाल्यार
अशी बॉट वचका वचुका इतलेच हे इज म्हळ्यार एकदम टाईट बांदची न्ही नो बिलकुल नो आनी तेवूय कशी हे बांदिल्ले फुल टायम बांदूचे ना 10 मिनिट्स न्ही 10 मिनिट्स ಅಂತ ಬಂದು ಚಿಕೆ ಲೂಸ್ ಕೊರ್ನು ಅಪಸ್ ಟೈಟ್ ಕೊರ್ಕ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಫೈ ಜಾವ್ ಕಾಮ್ಗೆಲ್ ಬಾಡಿಕ ಬಟ್ ಥೋಡೆ ಹೊತ್ತ ಒಡ್ನ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇ ಗ್ಯಾಪ್ असुका ते ब्लड फ्लो हे करता समज आत्ता समणेक हे करता अनेक कसन म्हळ्यार त्या पर्टिक्युलर पोर्शन तुमगेला घरकड कसन असं राकडा कुडकस के कायलो तो तोप कस दवलो कसं नसलं तक हेकडेक ಬಂದು the movement येनात अशें movement आयले जाता ब्लड फ्लो फास्ट जाता सो restriction of movement that particular part गद्य ಅಂತ म्हणजे राकडा कुडकस दोन बांधला बड्डी कसं जो दोन बांधूचे अनेक कसन म्हळ्यार मेक द पर्सन काम तोंडा थोडे थंडूद मारल्यार आपापीची प्रेशर उणी जाता सो ते पिक्चरान तें दाखोवचे द स्टायलिश पुरो बट देर इज सम सायन्स बिहायंड दॅट एक पण तुमगे ब्लड प्रेशर लो जाता सो ब्लड प्रेशर लो जालें जाता ना फ्लो लो जाता सो तशें निमित्त इट सो एंड टेल द पर्सन इट्स ओके आई एम हियर वी विल टेक यू टू द हॉस्पिटल दर इज क्यूर दर इज डेफिनेटली क्यूर सो नो नीड टू वरी सो एंड कीप अ वॉच पक्कने चाबल जाताना कसने जोते नीळ जातसवे एकय दोळ्या सत्त कसने जातसवे एकय फर्स्ट कसन म्हळ्यार तो इमिडिएटली पॅनिक अटॅक अंतू एकच सेम कसं म्हळ्यार ते भयान हांग मुय येचे पळय ते सुरू जाता सो दॅट इज ऑल्सो द फर्स्ट सायन ऑफ एनवेनमेशन म्हळ्यार न्यूरोटॉक्सिक स्टार्ट जाला बट दॅट कॅन बी कन्फ्युज्ड फॉर फियर सो बट गेट दॅट इन्फॉर्मेशन कितले समयान सुरू जाल्ले म्हण सो दॅट यू कॅन मार्क खंयची दिवड आसच्या पुरतो म्हणून दॅट इन्फॉर्मेशन दॅट हिस्ट्री इज ऑल्सो रेलेवेंट डॉक्टराक चाबील एक अर्द घंटे भितर सुरू जाल डॉक्टरा अशें म्हणटा हो ग्रेट आसच्या पुरो तशी सो तें एक इन्फॉर्मेशन तुमी दिवंक जालेले रेस्ट्रिक्ट चाब्बू ना घाय घालू ना एक सान अवंगाल बांदू येतं टुवर्ड्स द हार्ट हृदया सायडाक बांदूचे आनीक रेस्ट्रिक्ट करची मुवमेंट ते बांदितना इतले म्हळ्यार घाया सकून इतले दूर बांदूक तशें कसले आसगी काय ना वैल सायड हरदा सायडाक म्हळ्यार रगत हरदा सायडा वच्चे ते उणी करूक फ्लो उणी करूक तितलेच आनी विंगड कसं नाही नाता इतले डिस्टन्स आरी त्या प्रकाशन ताजी वयर बांदूच नाका ताजी वयर बांदूच नाका ताका उंड आपडू वच्चे नका ती इता म्हळ्यार it can harm you so avoid that but restriction of movement आणि मेन आम्ही पॅनिक जावचे नाचे समटायम्स आम्ही हांव कितली की पंत पळयला मनीस चाब्बील मनीस आरामेर आसा इता म्हळ्यार तो गद्यांत काम करून आशिल्लो आदुकाची हांव एक्चुली शिमोगा आसतना म्हाका एक 2 केस हांव काची वयत मॅडम रे म्हणटा ती ओ अयो येनाय तूं त्या घाय सोकून हांव म्हणटा त्या परशी मनशा सुरे दूर करी इता म्हळ्यार ते पळोवन हाक बंच उरचे चड सो आम्ही घाय सोक करनातले जालें तितलेच अत्या आनीक एक प्रश्न आशिल्ले आतां एक दिवड छापता म्हणटना पुरा खैन जाल्यार चाबू पुरो जाल्यार कॉमन पॉयंट्स म्हण एक आसता युजली आमी मोस्ट ऍक्सेसिबल पार्ट आमी न्हिदोन आसता म्हणजे हाता चाबून आसता रात्री कंडे दुखून आयलो हाता चापता नावे युजली फीट लेग इता म्हळ्यार चर्तल आसा म्हणजे तो हेड वतून मारलेले निमित्त सकल येतर आशिल्ले निमित्त पाय वयलचे पांयाक क्रेट त्या पुरा तुगेले कुळवी त्या एरियांत पुरा सकल बोट पाया पोट पाद पायाचे त्या एरियांत other than that there is no specific म्हणून कसं नाही ना खंय जाल्यार चाबू ऍक्सेस खंयची ताका इजी आसा पण नियरेस्ट पॉइंट इट विल हिट ते वयर चुकून एक जरा तोंड लागले ओ यस म्हणून पायाला ग्राउंडार गळा आयले आसा म्हाका एक केसांक दोनी हे खंयची तुमगेले ते एक बॅम्बू पिट वायपर म्हणटा ते शिमोगांत व्हेरी कॉमन ताका बिदिरू मंडला म्हणटा बिदिरू मंडला म्हणटा भारी चंद 5 कलराचे भारी चंद दिवडो बट poisonous deadly poisonous आमगेला येतना it was a over matter because fast heart ala very close it was a dead body to me but it was there on the neck 2 distinct marks सांगा सगळे नीळ काळे जाऊन गेलेले तर रुक्का म्हणत ते बिदिरू म्हणत तेंच्यान रुक्कार आशिल्ले निमित्तान बिदिरू म्हणतात it likes to live on the is one of the rare snakes which likes to be on टॉप तशें ते वता आसतना पडक्कनी पडले एक्चुअली इट वॉज ऍक्सिडेंटल फॉल बट बिकॉज इट फेल ऑन द ह्युमन बॉडी इट बिट तशी आतां केलो सांगता कसं म्हळ्यार घरकडेची ट्रीटमेंट दिवेत स्नेक बायटाक म्हणून हे कितली सम ना घरकडे
तुम्ही हांव पळयलां हळदी लावचें वय. चंदन लावचें ताका पुरो पॅक करचें दही कोरून मुगेल तुमी हळदी लायाती तांतू कसं न्हय हळदी लावचें इट्स एन एंटीसेप्टीक ಹಂಗ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಸನೇನ ना ಇತ ಮಳತೆ ಕ್ರೀಮಿನ ते आता विष असो ते कंपाऊंड असोचे केमिकल असोचे त्या केमिकल नलिफाय कोरका जाल्यार त्या विशान येवकताय त्या विशानाची विशाची हें कोर न्हू एंटीबॉडी इम्युनोग्लोबुलिन्स कोर न्हू आता इंडियांत कसं करतात म्हळ्यार एक 6 की 7 फॅक्ट हें आसा ती आउटलेट्स आसाची कसौलींतू मुंबई हैदराबाद चेन्नई पुणे भारत तामगेल ते वॅक्सिन केलेलो आसता तांणी करतात ती ते एंटीवेनम मागीर कसौलींत फर्स्ट स्टार्ट केलेलें सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणून CRI कसौली तांणी फर्स्ट स्टार्ट तसं करता म्हळ्यार एक घोड्याक ते युजली इक्वाइन सिरम म्हणटा ताका घोड्याक सन 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 डोसेस दिवन ताका रेजिस्टंट करचे तांकां ते इट इज डेंजरस टू द हॉर्स ऑल्सो बट इन स्मॉल स्मॉल डोसेस अंडर सुपरविजन सो कसं जाता म्हळ्यार ते घोड्याच्या आंगांतू ताजी एंटीबॉडीज तयार जाता सो आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ताका थोडे घाय घालून ब्लीड करचे अंडर सुपरविजन अगेन अँड गुड केअर इज टेकन they are not destroyed or harmed in any way it's a part of a treatment part of it release the blood काणू ताची मागीर प्रोसेस करून ताचे सिरम शे करतात ते सिरम मागीर फ्रीज ड्राय करून ते पावडर शे करतात सो बॉटल्स अंत अवेलेबल आसा सो हे बॉटलांतू एक आमगेलांतू कॉमनली अवेलेबल आसोचे पॉलिवेलंट म्हळ्यार ते कोब्रा क्रेट मागीर कंदोडी आनी गरगसा कंदोडी हे 4 दिवडाचे पावडर ಒಟ್ಟು आसा तंतू हे एंटीबॉडीज ಒಟ್ಟು आसा ಕೆಲವು आसा स्पेसिफिकली ಗೊತ್ತಸ್ವ ಚರ್ತೋಲೋಚಿ म्हणून ते कॉमन कोब्राचे ताजे आसा सो हे पुरो मोनोवेलंट अ फ्यू अदर्स बट नॉट ऑल ಕೆಲವು ಜನ एक स्नेक बाईट जल्ली म्हणली ಕೂಡಲೇ ते दिवडा दिवशमान हाडताची त्या गतीस गी गती म्हणा तांकां ते दिवड दाखो का अशी व्हरून हाडू भंय करता काही आमकां चाबलारी म्हणून आनी ते दिवडाकय भंय जावन आसता सो मारता ती मारच्या गती ना फोटो काडल्यार पुरो आमकां दिवड घेवन येवका म्हणून आमी कसं करता दिवडाचे सो ताजे एक फोटो काडल्यार पुरो तुमी फोटो काडून घेवन हेच दिवडान चाबिल्या म्हणून आमी कितली की जाणां सांगता ती न्हू तुमी तशी मार नका ती आमकां एक फोटो पुर तुमी मोबायल आतां ते मोबायल सगळा लागीं आसा कॅमेराचे एक फोटो काडून हाडा ती म्हणून समटायम्स दॅट बिकम्स रिस्की बिकॉज ते एमर्जन्सी ते खंय सोडता ती थंय हॉस्पिटल भितर दिवड गेले इट्स नॉट रिलेव्हंट अँड नॉट अगत्य ना आनी ते करू काही नज्ज इथं म्हळ्यार आनी चड जाणां हान जाता ताजे निमित्त सो आमकां एक फोटो पूर आमकां खंयची म्हणून एक हांवें तुमकां ते कन्नड ताजे खंयचेय भाशेन ताजें नांव कसं म्हूण कळल्यार आतां आमगेले गुगल बाबा आसा खंयचेय नांव घाल्यार कसं दिवड म्हणून दाखयता फोटो सो नॉट अ प्रॉब्लम सो आमकां ते आनी तुमकां गोत नातलें इट्स ओके फोटो काडून हाडल्यार पुरो आमकां दिवड घेवन येवका म्हूण ना तुम्ही त्या वेळी सांगले हाजे घोड्याक तुम्ही सन्न हाजेरी प्रमाणारी दिवन विष दिवन ताजे एंटीबॉडीज काढून काडून. त्याचे एंटीवेनम सिरा करतात वय फुडली कालांत पुरो इतिहास पळयल्यार ह्या चाणक्याल कालांत पुरा विषकन्ये म्हूण आसता आशिल्लीची हे पुरो बदगी हांव जाय नाशिल्लें तेन्ना बट कसन म्हळ्यार विषकन्ये म्हणना इंडिया सॉरी आत्ताच्या करंट मिलेनियमान वर्ल्डांतू देर आर टू पीपल who get bit by a poisonous snake every day on their tongue and जना कसं एक भ्रम म्हळ्यार हा खंयचेय दिवड चाबल्यार कसं नाही जायना म्हणून चुकी त्या दिवडान छापल्या मात म्हळ्यार त्या जातीचे दिवडान छापल्या मात्र ताका कसं नाही जायना तसं 2 मनशां आसा तांगेल बॉडीन तू ते एंटीवेनिन आसा वर्ल्ड अशी की इंडियन वर्ल्ड इंडियन नाही इंडियात असल्यार ते डॉक्युमेंटेड ना हे डॉक्युमेंटेड 2 केसेस 1 मेल 1 फिमेल बट विषकन्ये म्हणून इथं म्हळ्यार वन्स इट इज गॉन इन टू युअर बॉडी इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज म्हळ्यार आमी परत इतिहास वाचलेले निमित्त सांगचे मी तांतू कशें आसता म्हळ्यार चाणक्यालान तू ताण सन चाबोन घेवचे मागीर तांकां ताणें तागेले शत्रू लोटू तांकां नाश करून पेटोवचे तांणी चाबल्यार कसं न्ही जायना इथं म्हळ्यार तांगेल बॉडीन एंटीबॉडीज जावन आसता तशें आसल्यार त्या घोड्यान चाबल्यार आमकां दिवडान चाबल्या बरी ना ते बॉडीन ते पण हें जालें एके मरता ती एके सन्न प्रमाणात गेल्या बॉडी रियाक्ट जावन त्या आमी चाबले आसतना आमगेल उश्ट्यान तूं पॉयझन येना ते रॉंग कल्पने तेन्नाच म्हाका आनीक प्रश्न उडकस येता की पॉयझन आनी वेनम म्हळ्यार तांतू व्यत्यास कसो वेनम पॉयझन म्हळ्यार एनीथिंग पॉयझनाची डेफिनेशन आमी कसं सांगची म्हळ्यार एनीथिंग when given in either excess dose or less dose causes harmful effects on the body. आता आमगेले पॅरासिटामॉलाची
आम्ही घेवचे ताप आईल खातीर इट्स अ मेडिसिन बट तू 5 पॅरासिटामॉल वटू घेतले म्हूण जाल्यार इट बिकम्स अ पॉयझन सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज अ पॉयझन एनीथिंग दॅट कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट्स टू द बॉडी इज पॉयझन अंगाक आमगेल देहाक ते घेतले सताना अनारोग्य हानी जाल्ली म्हूण जाल्यार ते विश म्हणून वेनम म्हळ्यार ताजें तें सिक्रिशन आमगेल उश्टी कशी आसा तशी ते दिवडाची उश्टी तांकां तेका हानिकारक प्रमाण आसता तूं ते म्हळ्यार ताका जंतू दवरका आतां आमकां जाल्यार 2 देवान हात दिला आमी दवरून आमगेल फूड काडचे जाल्यार आमी तरकारी काडचे जाल्यार हातान काडटात दिवडा कसं न्ही ना सो ते दांतान चाबून ताका जीव काडून मागीर गिळटा सो तशें ते गिळ्ळी सताना तशें अशें म्हणजे जाल्यार ते दिवडाने मोरका आशिल्लें ना दिवड मारना तशेंच तें आता एक स्नेक बाईट जाल्ली कुडले कसं नमने फर्स्ट एड कोरयत म्हळ्यार तुम्ही सांगले एक बांदूचे तितलेंच आनी कसं करूं वचूं आईस घालचे प्रकार कसं करूं वचूं नका बांदी आती ते रिस्ट्रिक्ट कराचे मुवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करा त्या पार्टाचे आणि नियरेस्ट हॉस्पिटलाक तितलेची बाईक कारांनी व्हरची तितलो गती ना इता म्हळ्यार ते जर्कान चड जाता सो एज मच एज पॉसिबल व्हेकल्स फॉर एज ते पोर्शन ऑफ द बॉडी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड आता बाईक जाल्यार एकडे तेकडे पाय घालून बसका की म्हाका लांबता येता एटलीस्ट रिक्षा पुणे वाडना तांतूय जंप जाता एग्रीड बट एटलीस्ट ते पाय सोन अशे बसयत ते पार्ट रेस्ट्रिक्ट करीत तसल कसले एक व्यवस्था करून व्हरचे काय आणि केलो सांगता काप पिवच्या नज वखत घेवच्या नज आईस दवर नज प्रमाण त्या पुरा तथ्य नाही मिथ्य मिथ्याचे तांतू कसने तसल कसने ना अयो हांव कितली शिमोगान तो आमगेले मॉर्चरी तशीच एक काड प्रदेशांत आशिल्ली थंय म्हाका तशी केस ते मनशाक आस्पत्रे व्हरचे बदलाक ती कर्पूर खंय दिवू आरती करता असल पुरो असो सरपंच आपले आरती कराची देव आयलो हे ईश्वर असल ते पुरो कसने ना जस्ट तागेल पाय बांदी आती तागेल की तिगेल की पाय बांदी आती ते कसने अपड वचन चड म्हळ्यार एक उदक घालून ते वॉश कराती तितलेची साबून वय आत्तान अपड वचन का ते उदक घालून ते कितले एक्स्ट्रा आसली कसने असं म्हणजे वत्ता कूडले ते बांदून एक घायसोक करना तशी आरामेर आस्पत्रे आपण जाल्यार आनीक ते मनशांक कोण तागेले उठस पळय नोट करता राबला जाल्यार कसन चेंजेस आसा म्हूण सांगून आनी उलयता राबा ती त्या मनशाला विंगड कसले उलयता म्हण जाग येसको ताणें म्हण तितलेच तशीच या मस्त हास्यास्पद दिशा पुरो जाल्यार ह्या निमगूचे प्रश्न खंडित आता भूतय्यन मग आयु म्हण एक सिनेमा आशिल्ले म्हण त्या सिनेमाचे म्हण हांव लेखता तांकां तो लोकेश हिरो जावन आसता ताका कसं की दिवडाल छापचे म्हळ्यार तो नाटी वैद्य तो त्या दिवड छापल्यार तो ता क्यूर करता म्हणून तशें आतां पळयल्यार आमगेले हळ्ळीन तूं ग्रामांत पुरो पळयल्यार कितलेकी लोक अनेकय नाटी वैद्य तसले पुरो तातले कसले एक पळय पाल्लो गश्टून घालचे रोस पुरो करताचे ह्या पुरो करची कितली सम ट्रेडिशनल वे कितली सम म्हणून पळय मिगेले ॲलोपॅथिक मेडिसिन allopathic medicine antu 100% cure asa if it is brought in time okay with the good precautions taken there is a possibility that the person will walk back आयुर्वेदिक तांतू कसन कंपाउंड्स आसा ते कसं झाड काडलेल पान करेक्ट झाडाची की नाही एका एक जाल्लें म्हूण जाल्यार मागीर नो बडी कॅन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दॅट कितली कडेन आमी ते पळय हाक्का कशाय पिता मू ते एक हाक्का कसन ते मालेमस आट्यामास कितली जणांना ते एकल्याक दिसचे एक स्ट्रिचनीन म्हूण आसा कावेरी काय म्हूण आसा आनी हे ते एकल्याक आसता ते ताजे हे म्हूण सांगून काडून सकाळ उठयता मेल्लेले आसता सो तशें ते आमगेल प्रकृती कसन म्हळ्यार एकल्याक दिसता सो तशें त्या नमुना प्रवीण ते आनी ते तांतू कसन अंश आसा म्हळ्यार म्हाका करेक्ट जावन गोत ना त्या पाल्ल्यान तूं कसन अंश आसा खंयची खातीर तांणी तशें दिता ती म्हण बट द बेस्ट थिंग इज दॅट दिस इज आमी तांतू कसन चाबला म्हूण गोतस कसं कोरका म्हूण करेक्ट गोतस तशें जाल्ले निमित्त इट कॅन बी व्हेरी वेल क्युअर्ड हियर बट अँड प्रिफरेबली ते सोदून वच्चे तांकां नाटी सोदून वच्चे तांणी हे पाल्ल घालचे कोरो ती तुमकां हांव बियॉन्ड द पॉयंट आय कॅनॉट ऑल्सो से तशें कोर नका म्हूण सांगून बट केला म्हूण जाल्यार करा तुमगेल ते मनाक समाधान दिता म्हूण जाल्यार ब्लड प्रेशर लो करता म्हूण जाल्यार करा ती बट गो टू द हॉस्पिटल नाही मी म्हाका दिसता कसं म्हणाले जेव तितली वगी डॉक्टरला टाइमपास करूनच जाल तितले वगी पण आता कसं म्हळ्यार हांव म्हणलें एक डेडलीएस्ट
क्रेट कडंबल 1 घंटो टाइम दित तुकते एक 1 घंटा hour जाऊं का म्हणून. 1 घंटो टाइम असताना तुम्ही विंगड सकड कोण बसशी बदलाक तेदी भितर तुम्ही आस्पत्रे असं म्हणजे सायन्स स्टार्ट जावं का जाल्यार तुम्ही ट्रीटमेंट मेळणारी सेफ नव्हे वय तशें जावन विच एवर इज बेटर ऑप्शन आणि आयुर्वेदिक इज अ स्लो मेडिसिन ऑलवेज रिमेंबर. अनेक तज्ञा म्हाका प्रश्न कसो येता म्हळ्यार आतां त्या ट्रीटमेंट म्हणटना स्नेक बाईट ट्रीटमेंट म्हणटना इवन प्रायमरी हेल्थ सेंटरान तूं ताजी ट्रीटमेंट मेळटा Available. टर्शरी It is- आस्पत्रेक येवका. it is supposed to be present. Clinics ne, private clinics ne, primary health center, community health center, government based hospitals, kanche hospitals antu available as. It is mandatory now because World Health Organization has said that anti-snake venom is a list of essential drugs like your paracetamol, like antibiotics. This is also in the list of essential drugs. So it is mandatory for the hospitals to have it. पुढे आमगेलांतू प्रॉब्लम आशिल्ले अवेलेबल ना आशिल्ले ताकाचे तेन्ना 2 की सेंटर मात्र इंडियान तू प्रोड्यूस करचे आता 6 to 7 सेंटर्स आसात. सो इट इज एम्पल अवेलेबिलिटी इज देयर जनान भिव का म्हणून per day. In India only last year 1 million vials were produced. So we don't have that many cases also. So it is there, ample it is available. जनान एक हळ्ळीन तशल्यान भिव का म्हणून खंडितना आनीक आत्ता तेव्हा आता नवीनचे एक रूल आयला कसन म्हळ्यार दिवडाचे चाबील असल्यार डॉक्युमेंटेशन करून पक्कने कसल कसने असं म्हणजे ऑटॉप्सी डॉक्युमेंटेशन केल्यार पुरो फूड जाल्यार ऑटॉप्सी करका आशिल्लें पोस्टमॉर्टम करपाची आशिल्लें आमगेल रिपोर्टा वयरीची डॉक्टर तांकां कॉम्पन्सेशन मेळटा आशिल्लें गव्हर्मेंट डेथ म्हणून सांगून. आता तशें कसं ना हॉस्पिटलान तूं तें डिक्लरेशन हें केल्या पुरो तें दाखयल्यार पुरो इट इज गव्हर्मेंट आस्पत्रे मात्र मेळची की नाही कोणें खंयचे आस्पत्रे गेल्यार त्या हॉस्पिटलान ते आयल्यार जाल्लें. आतां तूं खंयचे प्लेसान तो गव्हर्मेंट आस्पत्रे ना बा खंय वता तूं तसल्यार तशें कसं ना जस्ट ते डॉक्टराले ट्रिटमेंटान तूं बरो नायला जाल्यार स्नेक बाईट आशिल्लें म्हणून सांगून डेथ जाल्यार वाडना बट ऑटॉप्सी रिपोर्टा काही वेट करका म्हणून काय ना ताजे प्रमाणारी कॉम्पन्सेशन दिवच्या न्यू रूल रिलीज जाला भारताना. आता तुम्ही सांगले ॲलोपॅथीन तू एक स्नेक बाईटाक कंप्लीट ट्रीटमेंट असत आणि 100% सम टाइमार हाडली म्हणजे हळ्ळी म्हणजे 100% त्यांनी रिकवर जाता. ताजे दुसरे कले सायड इफेक्ट्स येस कंडापटी सायड इफेक्ट ताका हांव म्हणलें ताजे सायड इफेक्ट्स कसले म्हळ्यार ते एक घोड्याचे रक्ताचे अंशान दुखून काडलेले. सो ऑलरेडी केलो जनाक एलर्जीक असता मस्त काही त्यातले भिवचे तसल कसले ना केलो जना जायना बट जाल्लेल्यांक विप्रिमितार जाता ताका एनाफिलॅक्टिक रिएक्शन म्हणटा ती जीव वचे चान्सेस दिल्ल्यार ते सो ताका कसन म्हळ्यार ते फस्ट केन्नाय कितलोय एमर्जन्सी असो ते एक टेस्ट डोज म्हणून दिता ती. आता मी पळय मातशें नको तशें पळय टीबी एक टेस्ट करतना पळय एक चर्मा मुळान तसले एक टेस्ट डोज म्हणून दिता ती आनी ते एरिया मार्क करता ते सनद दिता ते सुदल्यारी ते सुदल्यारी रिएक्शन जाता म्हूण अर्थ सुज्जनी म्हूण जाल्यार रिएक्शन जायना म्हूण अर्थ न्ही हाय डोज दितना इमिडिएट रिएक्शन जावचें पुरो बट ताकाच म्हणलें हांवें वेट करा ती सिम्पटम्स असल्यार मात्र दिवचे सूट करा ती. नाव सपोज सिम्पटम्स असता आनी टेस्ट डोज सुरेख दिवन दवरत टेस्ट डोज ते सिम्पटम्स आयल सत्तान स्टार्ट करूया म्हणून सांगून बट टेस्ट डोज करतना रिएक्शन जालें दिवका की नाका दिनातल्या वांचना तो पक्कन सिम्पटम्स तेन्नाय ताकाच म्हणलें ॲलोपॅथीन तूं ताका पुराक एक क्यूर आसा तेन्नाय स्टिरॉइड्स हायड्रोकॉर्टिझॉन कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स आणि अँटीहिस्टमिनिक्स आता आमकां एलर्जीक एलेग्रा म्हणून दिता पळय तशी इंजेक्शन्स तशी इंजेक्शन्स आसाचे हाय लेवलाचे हाय डोज ते रेडी करून ते समेत दिल्ली म्हूण जाल्यार स्लो दिवची हें फास्ट दिवचें जायना एंटीवेनिन स्लो दिवन ताजे उठू हें दिल्ली म्हूण जाल्यार ते रिएक्शन कॉम्बॅट करीत. So still you can give it. Even though the person is showing reactions, it can still be given. We say it under the umbrella of steroids and antihistaminics. Doses के हगूर वत्ता, but it can be given. ताजे खातीर. आता healing process या cure कितले टाइम घेता? Depends on the amount injected. आता केलो पण कसं जाता म्हळ्यार इंजेक्ट जेन्ना वय म्हूण जाल्यार इट मायट हॅव बीन जस्ट अ स्क्रेप बाईट
कळवा त्यातनं थोडेच पर्शिस लागून असता हम्म. और अ डीप बाईट त्यातनं सगळे वेनम घालून असता और समटाइम्स वॉट हॅपन्स इज ते जंतू मान काळ डीप बाईट असं बट ते जंतू मान काळ थोडे विष बरलेलं आहे डीप बाईट अंतू ओनली यूजुअली कोब्रा ಚರ್ತಲಂತೂ ಅಪ್ ಟು 200 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ತೈ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರೆಯತ್ತ ತಿತ್ಲು ವಿಷ ಅಸ್ತಂತು ಬಟ್ ಕ್ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಏಕ 40-50 mg ತಜ್ಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಾಸ್ ವೈಪರ್ 12 ಬಟ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ 12 milligram ಮಾತ್ರ ತಜ್ಜಿ ವೈಪರ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಪೋಟೆಂಟ್ ಕೊಳಕಮಂಡಲ ಸೊ ತಶಿ ಡೋಸೇಜ್ ವೇರಿ ಜತ್ತ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೈಟಾचे ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ चढ असेल निमित्त डेडलीएस्ट इथं इवन विथ 44 milligram 45 milligram it can kill so तश जानो it's the duration from the envenomation to the signs and symptoms bite time दुकुनो signs and symptoms चे appearance वैरी डिपेंड जावन असं म्हळ्यार चड विष गेल्यार वग्गी रिएक्शन सुरजत म्हणे असगी पॉसिबिलिटी आसा तर कोब्रांतूची कंडापळ डीप बाईट गेल्या आणि मेन रिझन कसं म्हळ्यार नो मॅटर कितले सांगा ती ते एक फियर अयो चर्तल्यान चाबली म्हाका दिवड चाबली म्हाका वत मरता म्हणल्यार ते फियर दे ऑल ऍक्ट टुगेदर चड वेनम गेला फियर सो फास्ट जनाक अनेक कसं म्हळ्यार एक चर्तल्यान चाबल्यारी तांकां नागदोष आस कसल पुरो तांणी चड माती घालता शिवाय ताका सायंटिफिक रिझन ना ताका सायंटिफिक रिझनिंग ना देवभक्त वय आता हांवें जाल्यार पळय देवभक्त आसा जायत बा म्हूण सांगून कसं एक काणी कोण मागीर वांचून व्हरतरी दिसलें म्हूण जाल्यार दोळ्या दिसलें म्हूण जाल्यार वचून एक काणीक घालून येवची की कसं ते आमगेले नंबिके तितलेचे ताका सायंटिफिक रिझन कसं ना सायंटिफिक रिझन कसं नाही ना आता फॉर अ व्हेरी एक एक्झाम्पल आमगे लागी पयली एक अराउंड एक 6 months बॅक एक ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮಿಗೆಲಾಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫೋನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ದಿನಾ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಾಣ್ತದಂತೆ ತಕ್ಕ ಹಾವು ಮಳೆ ಹಾ ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಟ್ ಹರ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ मला त्यांनी दोळ्यान पडेल म्हणूच बिल्लेंची बिल्ले बिल्ले मात नाही चब्बनी अनेक दुवे मात्र दिशिला तीन आपईल काही तांक वरलेला कोणाकय दिसता न्ही काही हांव म्हळ्यार हांव कसं नाही करूं जायना हांव आय वॉज वॉन्टिंग टू टेक हर टू अ सायकॅट्रिस्ट बट आय डिडंट टेल बिकॉज आय डोंट नो द नेचर ऑफ इट सो आय सेड जस्ट आस्क देम टू कीप द एरिया क्लीन गार्डनिंग टिप्स दिल्ले थोडे तितले वी कॅनॉट डू एनीथिंग देर इज नो सायंटिफिक रिझन फॉर दॅट कसले आयले पदे पदे तिक मात्र कसले दिसले आय कॅनॉट से मे बी शी इज मोर प्लेइंग आउटसाइड सो तिक मस्त पंत दिसले आणि चरडू जो आमक जाल्यार एक नॅचरल भंय आसा वय तर आमकां दोळ्यान न्हिदतरे दिसता दिवडयले दिसता अशें म्हळ्यार कितले कितें सांगिला आयकला ते एक सान एक तुगेले सुक्कल तण दिग गेल्या पुरो ह्यो दिवड कितकी म्हण लागता तेमी दॅट इज ऑल देयर इनेट बिहेवियर देयर मनशा तितलेच ताका कसं नाही हे ना ते दोष ते पुरो हे कसं नसल्यार दे गो टू एन एस्ट्रोलॉजर वी डॉक्टर्स आर नॉट गुड पीपल टू टेल अबाउट इट तशी आम्ही अनेक एक मुख्य जावन असो तसले एक दिवडाल विषय उलयलीची सांगा किंग कोब्रा म्हणून किंग कोब्रा म्हणून आम्ही ऐकल्याची किंग कोब्रा म्हळ्यार दिगू दिवड व्हेरी कॉमनली फाउंड इन शिमोगा बट नॉट दॅट डेडली होड म्हण मात्र होड लॉंगेस्ट ब्लॅक इन कलर विथ गोल्डन ऑरा जस्ट लाईक दिस हेड घालून बसल्यारी अशी दिसता म्हणजे पट्टाल्या गोरसाण पिंकसाणी आणि आंग काळ आणि गोल्डन किंग कोब्रा लॉंगेस्ट आणि त्याची ते साईज पळून भयंकर व्हेरी थिक सो स्नेक आणि एक किंग कोब्रा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ते अशी चर्न वतना एक मेजेस्टिक जावन चरता आणि एक स्टाईल आसा ताजी खातीर ताजें नांव किंग कोब्रा इट्स अ कोब्रा बिकॉज इट हॅज अ हूड दॅट्स वाय इट्स अ कोब्रा इट हॅज अ न्यूरोटॉक्सिक पॉयझन अँड इट मेजेस्टिकली गोज अराउंड इट्स कॉल्ड एज अ किंग कोब्रा ह्यूज तितलेची अदरवायज एवरीथिंग इज द सेम लायक एनी अदर ताजी पॉयझन कशी poison same neurotoxic cobras all cobras have different types of cobras spitting cobra म्हणे थू करते कसं नाही जायना स्पिटिंग कोब्रा तोंडा थू केला दोळा गेल्यारी 7 to 10 feet ताई दूर जाता तेंची बी अवे फ्रॉम इट बिकॉज राजस्थान चड वय फर्स्ट स्पिट इज ऑलवेज लेस इट इज जस्ट टू स्केर यू मूव अवे लागी वचून आनी भिवच्या वचून मूव अवे 7 to 10 feet ताई थू कोर येता अगेन तेंची दोळ्याक आनी घाय आसा म्हूण जाल्यार इट इज डेंजर अदरवायज
नथिंग टू वरी अबाउट. मागीर अनेक एक हेब्बाव म्हण आसा पायथन. Python, non poisonous, but it is a type of a constrictor snake. म्हळ्यार त्या चब्बुल्यार तुमकां कसं चब्बू काही वच्चा ना ते, बट सुत घालता. गिळटा म्हणटाची गिळता त्या म्हळ्यार जॉईंट ना नातील निमित्त ताजे तोंडाक कितलें वच्चें जाता तितलें सांचे रोड जाल्यार गिळू पुरो. ते ताजें डॉक्युमेंटेशन पुरो कितलें फॅक्च्युअल म्हणून गोतना आजकालचे नेट वर्ल्डान तूं, बट वॉट एवर इट इज ताजें तोंड कितलें हॉड करूचें, हॉड मस्त हॉड करचें म्हळ्यार ताजी गर्थ हॉड आसा, तशें तो हॉड तोंड केलें निमित्त ताजे भितर कितलें वच्चें जाता. बोकड आनी खाता म्हणून खातात आसच्या पुरो. कुंकड खाल्लेलं हांव पळयलां, कुंकड खाल्लेलं हांव पळयलां. आनी कसन म्हळ्यार तांतू तांगेल डायजेस्टिव सिस्टम इज डिफरंट फ्रॉम अवर्स. आय हॅव सीन वन केस वेर एक कुंकड खाल्लेलें ते ताका ते धोर न्हू ताजे तोंडा भितर हात घाल ते कुंकड भायर काडून कुंकड जीव आशिल्लें. ते म्हळ्यार युजली ताजी डायजेस्टिव सिस्टम इट्स लायक एक लॉंग ट्यूब, कळ्ळें तुका. तशें ते ताजी टायम घेता ते मुखारसून अशी 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 कोण पेटोत ते मुखार. वय सो पॉसिबली I don't know about the digestive system of a python, but depends on the size and girth of the material that it has taken. But कितलेय टायमाकय हेब्बाव दिसलें म्हणजे लागीं वचूं न्हू, कित्याक म्हळ्यार पण सुत्त घाल्यार मागीर सोडाचें भारी कश्ट आसा, भारी कश्ट आसा. आनी ते सुत्त घालून मारून काडटा, चाबून मारून काडा. सो दे आर कॉल्ड एज द कन्स्ट्रिक्टर स्नेक्स. अदरवायज नॉन पॉयझनस, नो प्रॉब्लम. दुसरी खंयचे कन्स्ट्रक्टर स्नेक आसगी पायथन मात्र आमकां पळोवचे हांगा मेळची पायथन मात्र. तांतूं दोन टायप आसा, इंडियन पायथन आसा आनी एक बर्मीज पायथन म्हणून आसा. ते मागीर तशें तांचे ब्लॅकिश आसता. इंडियन पायथन लिटल ब्राउनिश, लिटल टुवर्ड्स ब्राउनिश, ते ब्लॅक. ताजे आंगार चिन्ह पुरो आसता, कलर चिन्ह आसता, बट मेन स्किन ब्राउन. इंडियन बर्मीज इट इज ब्लॅकिश. ताजे युजली स्क्वेअर्स, इंटरलिंक्ड स्क्वेअर्स असतात ती बॉडी पॅटर्न. दॅट इज अ पायथन. आता मी एक वेळा आमगेले आसाची पुरा स्लाइड्स पळया. आता पहिली स्लाइड हे डिफरन्स बिटवीन पॉयझनस अँड नॉन पॉयझनस. आता हांव तुमकां सांगलें ना मॅम, पॉयझनस स्नेक्साचे बॉड मात्यारी सन 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 स्केल्स वज्रा कुडकान जोडचो. बट अंतू एक तुगे नवरत्न मुद्दिशी दूर 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 प्लेस्ड. आनी बाल युजली पॉइंटेड, बाल ते पॉइंटेड. वेरएज फ्लॅट टेल इन नॉन पॉयझनस स्नेक्स. तशी ते हे तुमगेल ऑब्झर्वेशन्स पळयत पोट्टाचे तशीची. नॉन पॉयझनस अंतू युजली मल्टिपल लेयर्स आसता, म्हळ्यार मस्त स्केल्स आसून 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 आसता. बट अंतू पॉयझनस अंतू एकच पट्टीशी बेल्ट घालावरी मस्त फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड एकची फ्लॅट बेली स्केल्स. ते वयल्यान त्या बदीचे चित्र ते दीज आर द फीचर्स. हे तुमगेले क्रेट म्हणून म्हणलें पळय, कडंबल म्हणलें पळय, ताजे फाटीर पळय ते लास्ट मध्येच्यान तूं लास्ट पळय ते चौकशें ते सेल्स, वर्टिब्रल सेल्स व्हेरी 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 स्पेसिफीक. ते एक नमुन्याचे षटकोणशे असतात ताजी चित्र. सो ते ऑल्सो समटायम्स आयडेंटिफायींग फीचर. ताका वर्टिब्रल स्केल्स म्हणटा ती. त्या स्केल्स पळोवन केलो पण आयडेंटिफाय करूं जाता. बट दॅट इज ओनली सायंटिफीक. तितले लागीं वचचे धैर्य ना जायना तितलेचे. बट दीज आर द बेसिक्स. मात्ते तशी आसता पळय, मात्ते एक ट्रायंग्युलर मात्ते आनी सण सण स्केल्स असले तर डेफिनेटली पॉयझनस. डेफिनेटली पॉयझनस. दूर दूर असला तर अंतू चर्तल्यांत दूर दूर आसा, चर्तल्यांत मात्र दूर दूर आसा. बट दॅट डजंट मीन इट इज नॉट पॉयझनस. सो तशी एक्सेप्शन्स आसताची तशी. सो दिस इज अबाउट दॅट. दोळे मस्त कसं ना प्लेसमेंट ऑफ दोळे वयर मात्या वयर आसता आनी सायडांत आसता चिकेची तितलेची. नॉट मच ऑफ अ सिग्निफिकंट. वापस हांव परतून हे स्लाइड्स कसला दाखयत म्हळ्यार आता आमी इतली पुरो आयकून जेतरी जनाक कळका खंयची विशाचे खंयची न्हय. इतले आयकतना तांकां अंदाज आसता. तशें ते पळयतना क्लियर जाता. ताकाची ते पळयल जाताना सन सन इतलेची वतना आंगा चित्र पळयत मेन तुमी नोट करचे. नेक्स्ट पिक्चर पळय कळटा. हे पळय हे के रे हाजेर कसं एक पर्टिक्युलर पॅटर्न ना आनी दिगस बाल पळया. बाल पळय चूपी जावन येशे जावन आसता मॉन आसता. वय तशें इट्स व्हेरी क्लियर दॅट इट इज अ नॉन पॉयझनस अँड नो पर्टिक्युलर पॅटर्न. आनीक फास्ट मुव्हिंग तूं भिवयला आनीक फास्ट भिते त्यामुळे इट नोज दॅट इट डजंट हॅव एनी अदर प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम. अशी प्रवण तें चढता ते चढच्या काय ना इथं पोट्टा स्केल्स कुडके कुडके ना सो ग्रिप लायक आसा तशी. ओके नेक्स्ट
हे पायथन हे पळय आमगेले इंडियन पायथन ब्राऊन स्किन पळय वय मेन स्किन ब्राऊन ताजेरी चौक 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 डिझायन्स आसा ती तितलेचे इंडियन पायथन दिस इज हाऊ इट इज व्हेरी लॉंग व्हेरी बल्की बॉड सान बट आंग बल्क बट तोंड होड कोर येत तिथे म्हळ्यार तांगेले जॉइंट अटॅच ना सेपरेट दोन जॉ समेत सेपरेट सो ते जॉ ओपन करून कितले थोडे वस्तू कळत वय नेक्स्ट रेग्युलर चरतले ते किंग कोब्रा म्हणलें ब्लॅक विथ गोल्डन आणि बेली इज हे कसं नाही तुमगेलं पिंकिश आणि ताचे स्केल्स पळया पट्टा लायक वाईट स्केल्स पळय रुंदस पळय सगळे पट्टी वय वय बेल्ट तशी दॅट इज अ पॉयझनस स्नेक फीचर दिस इज ऑल्सो सेम थिंग कोब्रा दिस इज हक्क गोल्डन कलर चरतले ते ब्लॅक किंग कोब्रा इज युजली किंग कोब्रा म्हळ्यार ब्लॅक ब्लॅक मात्र विष उणे विष सेम ऑलमोस्ट सेम तितले डेडली Deadly अयो किंग कोब्रा म्हणल्यार तो चाबला गेल्लो कूडले मेल्लो तशी ना एवरीथिंग इज सेम नेक्स्ट असूचे हे तेंच्या दाखयलें न्हू तुमकां मार्क ते हेड ओपन करून राबली सताना मोनोकल ऑर स्पेक्टिकल मार्क आणि ते एक डिमार्केशन असते वी टाईप एक डिमार्केशन असतं ते चरतने दिसता एक पट्टीशी दिसता गळ्याक आनीक अंगाक वय ते पळयलें सताना ते केरेंत ना आणि त्या तुम्ही त्या स्पेक्टेकल मार्क वय. त्या चर्तने दिसते चरतने चुक्कीशे दिसता चुक्केशी दिसता दोन चुक्कीशे दिसता मात्यारे दोन हॅड सोडवा का म्हणून हेड सोडवाका म्हणून हेड सोडवल्यार चंद दिसता वेल आय एम व्हेरी फॅसिनेटेड बाय दीज थिंग्स आमगेल ते सुತ್ತमुत्त पुरा आयल्यार म्हाका आपोचे बांबूळ वेगळ दुपर भितरतात बट दिस इज हाव इट इज हेंची हे पळय वायल्ड बेली स्किल्स दाखोवचे खातीर हांव एक स्पेसिफिकली ताजे पळय सगळे रुंदस पळय पट्टी एक सायड दुखून आनी एक सायड आतां हे ते हेडाचे बाईल साइड असं पळय दॅट इज द जॉ दिस एंटायर थिंग तुमगेले बॉडीचे स्केलिटन आउटसाइड स्केलिटन ताका फ्लेक्स करू जाता ताका फ्लेक्स करता तितले पोर्शन ते मात्र फ्लेक्स करू जाता तितले नेक पोर्शन कोब्रांत मात्र फ्लेक्स करू जाता ताजे खातीर ते ओपन करून हेड धरून दाखोवचे तितलेच नेक्स्ट हे क्रेट म्हळ्यार कडंबा आता ह्या पळयतना किंग कोब्रा ಅಂತ नीक क्रेट ಅಂತ म्हाका कसले व्यत्यास दिसनी म्हणून तशी हे सान हा इतले चड म्हणारी किंग कोब्रा 6 फीट 8 फीट गर्त हे सपूर एक ओटू साधारण इतले 2 बोट्टा गर्त ताजे पशी चड आसना क्रेट सान दिवड बट तुम्ही कशाला कन्फ्यूज झालेले म्हणजे वाईट पट्टी बट किंग कोब्रा 6 to 10 फीट ते वता आणि बल्की थरोच हेब्बाव अशी असता हेब्बाव टायपारी असता बट हेब्बाव आणि काही ओढ असता हेब्बाव तितले ना बट आणि जस्ट एक दाटू राज्य साना तशी असतात दाटूची हे सपूर सान दिवड 1 फीट 1.5 2 फीट तितले पॉयझन असतं विश तितले कॉन्सन्ट्रेटेड तितले वाईट पट्टी आशिल्ली मी ताका कट्टू हाव म्हणटात तितलेची कट्टे पडकळी म्हणटात ते म्हणतात ते हे आणि माती पळय कितले सान पळया माते चरतले किंग कोब्राची माती सान ना चिका हॉड असता तागे बॉडी गर्त असता तितलेची बट अदर थिंग्स आर सेम बॉडी इरून तशी वाईट कट्ट असलं तर कट्ट हाव म्हणटा ती अशींच आनीक एक असं येल्लो अँड ब्लॅक ते नेक्स्ट तसका येल्लो ब्लॅक कॉन बँडेड क्रेट म्हणतात ताका हे ऑल्सो दिस इज व्हेरी डेडली बंगारस इज द जेनरिक नेम ऑफ दिस थिंग सिरिलिस म्हळ्यार कॉमन क्रेट सो हे ताजी बाल पळया हे एक्सेप्शन बाल टेपरिंग ना ब्लंट सडनली ब्लंट जावन असता सो दिस इज वन स्पेसिफिक थिंग दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेंजरस प्रिवियस क्रेट आणतो ताजी बाल पॉइंटेड आशिल मो वय हे बँडेड क्रेट हे बँडेड तेंचे म्हणलं जाती विंगड असता तितले दिस इज टोटली डिफरंट स्पीसीस इज डिफरंट जेनरिक इज सेम म्हणजे तांगे विंगड सकड नेचर सेम असं तांगे लाईफस्टाईल ताजी वेरी द जेनरिक नेम स्पीसीस वाईज तांगे डिफरन्सिएशन असता नेक्स्ट असूचे वायपर हे कट्टू हावाचे फाटीरी हांव तावळ म्हणली पळय तुमकां वर्टेब्रल स्केल्स म्हणून हे पळय षटकोणशे आसत हेक्सागनल स्केल्स आसत ते फाटी बँड ताजेर ते पर्टिक्युलर ते फुल्ल लाईन असता आतां म्हाका मस्त दिसता
हांव ते म्हळ्यार म्हाका गोत आसता नॉलेज वय वय बट वरल्या चिके कश्ट जाता ते म्हळ्यार ताजे स्केल्स लागींच स्केल्स वय. पळय चिके ऑलमोस्ट सिमिलर आसता तितली गोष्टी करनाची म्हणून करणाची करेक्ट म्हाका नॉलेज आशिल्ली निमित्त हांव ते पळयलें सुद्दां दिवडू कळटा ते फर्स्ट आय लुक फॉर दॅट हा ते आस हा हें कडंबल म्हणटा चिकी जागृत ताका दूर बन अँड देर आर सर्टन प्रिकॉशन्स वीच वी टेक कितले डिस्टन्स दूर रावप, आसका आनी हांव धांवच्याच होणा कोणाकय लागीं हा हा लागीं येयला सुद्दां कोणाय धांवच्या ना तो रब्बा ती एक चमकून वचाची. ऊर चमकून भायर म्हाका वचाची दडबड स्क्रीमिंग ना नॉयस इन्क्रीज करून ना ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दिवड दिसलो म्हणजे खिरडू नका ती हगू नाही हांव सांगता वय वय तुमकां फायन यू वॉन्ट टू हॅव अ फ्लायट यू रन बट विथ सॉफ्ट फीट रन विथ युअर टोस नॉट विथ युअर हील सो वेन बिकॉज शब्द करातली धाव्याची म्हणून शब्द मात्र नाही वायब्रेशन्स दिवचे ना जिनाला so because it will become cautious it may come behind you हा because it may feel that something is happening हा, somewhere हा. something is happening screaming again vibrations are produced so avoid creating vibrations त्याची एक दिवड पळोवन भोव मारना शिरा बुका झाल्यार मस्त एक इंद्रिय निग्रह जाय आता तुम्ही कितले धैर्यार वयस न्ही दिवड पळोवन चित्रांत इंद्रिय निग्रह जाय तितले ओके नेक्स्ट असुचे हे रसल्स वायपर कंदोडी हे आज पॅटर्न इज व्हेरी आनीक स्पेसिफिक बद सांगता मग बारीक चंद दिवडू ताजे आमगेल्यान तो प्रिझर्व आनी कोण दवरला आमी तशी वर्त तशी वर्त मात्र न्ही ताका एक चंदाय आसा ते एक नेचर हॅज गिवन इट ब्युटी परीक्षेन ताणी आमकां ते प्रॅक्टिकल एग्जामान तो ते दाखयल्यार आमकां खुशीची म्हणून आमकां ते पळयलें कळगत तसं ओके रिजल्ट्स फुल मार्क फुल मार्क म्हणून बट आमी त्या मात्र निमगुची नाही आमी मस्त सकट निमगीतात ते सो ते रसल्स वायपर हे तुमगेले हिमोटॉक्सिक चाबल्यारी थंय कळक जेवन येता ते ताजेच जातीचे आनी एक आसा गरगस म्हळ्यार हे कन्नडी हावाची मात ते पळया कशी कुडकान जोडसो हांव म्हळ्यार खंयचे तेंची कंदोडी कंदोडी कन्नडान कन्नडी हाव म्हणटा ताका कंदोडी म्हणून कोंकणीन कंदोडी म्हणचे ताका ताजी माती पळया एक कुडकान जोड हें केला बरें दिसता चंद एक नेकलेस आय मीन स्टोन्स आर नायसली फिट वन बिहायंड द अदर सो तशी तशी ताकाच आमी ते चेडवांक सांगता न्ही तशीची इयर रिंगाची स्टोन्स कशी लागीं आसता तांगेलो इट्स पॉयझनस इफ इट इज समथींग लायक अ रिंग वेर इट इज पुट सेपरेटली इट लुक्स लायक अ नॉन पॉयझनस स्नेक म्हणून तसलीच ताजी माती दाखोवचें हें गरगस हाव तावळी सांगला पोर्शे दिस इज कितले समय पोर्शे म्हळ्यार कार म्हणून मात गत पोर्श वय आतां हें पळयाची हें मागीर कार घेवन धांवका कल्लू हाव गरगस मंडला कोंकणीन पोर्शे म्हणटात ताका हें गोवान तूं मस्त कॉमन हे सेम अगेन आनी कसन म्हळ्यार गार्डन्स अंतनीक गोवान तूं व्हेरी फ्रिक्वेंटली फावंड ताजे खातीर तांणी म्हणचे न्हय तुमगेले पुरा हें आसा न्हय तण आनी पुरा काड्याची म्हणून अड्डी झटकूट पुरा काडा ती तुमकां रोज प्लांट्स आसा आमी सनसेट फायन ताका अनेक सायंटिफिकली ऑल्सो इट इज सेट दॅट यू पुट इट गॅप दिवन दियात लागता तशें प्रमाणे तंतू तशी जाग खाल आशिल्ली न्ही थंय येवन निपचाकय जाय आमकां दोळे दिसता पक्कने आसल्यार एक्झॅक्टली दिसता तशें जावन आतां केलो जाणां त्या पॉट्स आनी पुरो गार्डनिंग करता लागीं मस्त तशी दवरूंकय नजी ताजी यार्डांत आसल्यार कळना तशें निमित्त कीप डिस्टन्स बिटवीन प्लांट्स म्हणजे तितलेचे ओके नेक्स्ट प्लीज हांव तुवें कशें पळय थंय हें डायग्रामॅटिकान तूं त्या सायडाच्यान तूं पॉयंटेड आशिल्लें तें दान तूं ते वयलचे सॅक तातूंत सॅकान तूं एक्युमुलेट ते पडटा बुक्स जाल सत्ताना बॉडी सिक्रेट करता उर ड्रॉप बाय ड्रॉप वचून तातूंत कलेक्ट जाता आसता सो तशें निमित्त आमकां तें एक आमकां देवान केलेलें एक चांग म्हणचें हांवें तशें जावन मोस्ट ऑफ द टायम्स when it is hungry only it starts secreting ते बेटे हाडचे वत्तानाच तांचो फुल्ल आसतना खंय आमगेले पाय हात मेळ्ळे म्हण जाल्यार बल्क मेळचे चान्स आसा ना म्हणजे ड्राय बाईट मोस्ट ऑफ द टायम्स इट इज अ ड्राय बाईट तशें एक दाखोवच्याक कशी भितर तोंडा दिवडा तोंडा भितर कशी आसता दान तूं ताजी सॅक केन्नाय घेवन बसना ते वेनम म्हूण ते दाखोवचे खातीर हांवें एक हें दिलेलें डायग्रामॅटीक हें कशी ते मार्क पळय हांव म्हळ्यार पळय तुमकां मार्क्स तशें आसता युजली बट व्हेरी डिफिकल्ट टू फायंड आउट बिकॉज आमगेलें त्यात
अशी रेग्युलर आता फाइंड आउट केलेलं कशी एक कसलं एक द वरनं ताजे वयर बाईट करोसून केलेलं बट नेचर आणि तशी बाईट करेस ना आम्ही मुवमेंट करता ती वय, त्यामुळे वय, मुवमेंट वय. करता सो इट इज रॅन्डम दिस इज ऑल पब्लिशिंग इट इज ऑल गुड बियॉन्ड दॅट दर इज नथिंग देअर इन दॅट द नेक्स्ट वन हे पडते वेनम तेंची तान दुखून भायर येयला दॅट मीन्स इट इज रेडी फॉर प्रेइंग रेडी फॉर प्रेइंग ते सेम ताजी पडते वयर सॅक दिसतं पळय ताजी नेक्स्ट काढलेलं नेक्स्ट त्याने फुल स्क्रीन कोणता काही याची स्नेक वेनम फुल स्क्रीन तेंची ते पळय तू वैरी ताजे हें आस पळय कशें दांत ते वयर ते सॅक त्या सायडा पिक्चरान तू दॅट इज अ वायपर आतां आमी आतां ते एंटी स्नेक वेनीन करता पळय तेन्ना अशी करचे अशी धोर न्हू एक पेट्री डिश जो एक प्लेट ग्लास प्लेटान तू ते एज्ज हाडची तांतू अमर सुत्ते दवरचे आनी कागूर ताजी गळा लागी अशी करची ते वेनम आशिल्लें प्रोड्यूस जालेलें भायर येता ताका पोट्टा बूक हाडोवचे आनी दिवची पशी फूड हे करचे तशें एक्स्ट्रॅक्ट करचे एक्स्ट्रॅक्ट द वेनम सो ते ताची पुरा हेंच आसा पुरा विंगड टायपाचे स्नेक्स आसा टेक्निक्स आसा तांगेल हब्बय आसा एक वेर दे रेअर दीज काइंड ऑफ स्नेक्स अँड कलेक्ट द वेनम अँड सेंड इट अक्रॉस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीवेनम नेक्स्ट प्लीज जेली म्हणून लेखता ना हे तेंची पुरा विंगड दांत कशे आसा म्हणून दाखोया म्हणून हय दिवडाचे कन्नडी हावा कितली दिगस कन्नडी हाव म्हळ्यार तुमगेला रसल्स वायपर ते ताकाची न्हू ते दीग पॉयझनस रगत हेंच्यावरून कोळकू जेवचे तांगे दोन अज्जे पळया गरगस मंडलाचे हज्जे दोन दिगस हज्जी फँग सान इथं म्हळ्यार अशी पोक्केला पुरो नर्वा वच्ची न्हू सो तशें जेवण हाजी दोन अज्जे न्यूरोटॉक्सिक सान आसा ताजे लॉंग आसा सो जस्ट वॉन्टेड टू शो द 4 डिफरंट टायप्स ऑफ फँग्स अंतू हें पुरा रेअर्ड ताजे पेन्नान धरला पळया दाखोवच्याक दीस इज ऑल रेअर्ड ऑल आर रेअर्ड हें फर्स्ट सायन ऑफ हें फिचर्स ऑफ कोब्रा बाईट आनी ते बाईट एरिया पळया क्लीन आसा अदर दॅन द बाईट मार्क विंगड कसं नाही ना ते विंगड हें एक सकयल हांगा पळय ते एक कसं घाय सो दिसता पळय ते स्केल घसटून गेलेलं स्केल ताजें ते ऍक्च्युली दिस वन इज अ केस मिगेल त्या वयलची विंगड नेट्टा दुखून हे सकलचे एक केस फर्स्ट सायन इज टोसिस आमकां असल पुरो पिक्चर घालचे भयंकर ती म्हळ्यार रेकग्निशन जाल्यार प्रॉब्लम जाता ताका मागीर नेट्टार दुखून काडचे पुरो पिक्चर्स आमगेल म्हळ्यार पळयतले सगळे ग्लोबली ओपन पळय तशें घालूनच जे म्हणून आमी म्हणटात आनी एस्पेशली दोळ्यान कळत पळय मनीस म्हणून कंचू म्हणून तशें ते टोसिस दॅट इज अ टोसिस आनी नेक्स्ट दाखोवचें आशिल्लें हाजे तुमगेल कोळक मंडलाची बाईट आसा पळय नेक्स्ट हे पळया कुस्ता एरिया वय काळ येता कुस्त येता ते तिन्नीचे फोटो ते झूम करा ती तिन्नीचे पळय बॉट पळया ते चब्बिल कूडले पळय ते तितले सान पोर्शन नीळ जेत आयला एक सिंगल बाईट आसता तो इता म्हळ्यार एक ताजी दांत एक बोट्टा मात्र मेळ्ळ्या आनी एक नेलार गेला सो तशें जावन ते बोट्टा मात एक मार्क आनी ते बोट कुसून आयल्या ते वयर पळया 2 मार्क आसा कुसून गेला पाय जाला सुज्जून काळ जावन गेला हे कडच्यान दिस इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट नीळ जावन सुज्जत आयला तितलेची हिमोटॉक्सिक पुरा हिमोटॉक्सिक वायपर बाईट नेक्स्ट प्लीज हे आमगेल देहांत खंय पुरा कसकसन आतां ते बाईट थंय हाताल्या मेळ्ळा म्हण जाल्यार खंय पुरा एफेक्ट करता कॉमनली एफेक्टेड पार्ट्स इज लंग्स बोर्न येता लंग्स हार्ट बिकॉज मोर ब्लड वच्ची ते लंग आदुकून हार्टा वच्ची ब्लड एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी गोज थ्रू द लंग्स इन टू द हार्ट सो लंग्स अँड हार्ट आर ऑलवेज एफेक्टेड when it is a breathing problem ani yeche yes exactly breathing problem yeche ani te poison oil satana it is a different solution so it will start affecting the thai lies gel satana accumulation jatta it is something like drowning ragat ghati jat man tumi ghati nahi lies jata patal आता ड्राउनिंग अंतू सेम फ्लूइड गेल satana blood vessels spread so tant udda barta tashinchi hemotoxic jalari udda barta hemotoxic neurotoxic jalari paralysis jata ब्रीदिंग करू जायना सो ते तशें जावन ते फेंड येवचे ना फेंड येवची कशी उद्दा भरली सत आता एक मिक्सीन तू खाली मिक्सीन तू एक ग्लास उद्दा घाला ती गुंडा येते उद्दा तशी असते की असता
नाही, मस्त वयर घालाय ना 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 थोडेच उद्दा घाला ती तुम्ही घालताना उद्दा कशें आशिल्ले मिक्स करून जाता कशें आशिल्ले पुरा लागून असतं लागून असतं मात नाही फेंड येवन असता कसल निमित्त दॅट इज बिकॉज बॉट अंत एर असता तुम्ही उद्दा घालेल तितली जागो उद्दा वरलेल फुल्ल एर अंत कसं नाही दिसना दोळे बट इट इज एर सो नाव वेन यू आर रनिंग दिस एर गेट्स मिक्स्ड विथ वॉटर इट चर्न्स ताक घंटे तन पण फेंड येता तेंचिते सो मिक्सिंग एर अँड वॉटर विल फॉर्म फ्रॉथ सो आयदर इट इज हिमोटॉक्सिक or neurotoxic both hemotoxic jala udda accumulation jatta body into neurotoxic jala breathing problem etta so the air and water content will mix and froth comes out काय आमगेल त्या सलाइवाच बाहेर येतो नाही secretions they get mixed with the air and be thrown out as a froth from the mouth nostrils anywhere whichever is the easy way out ಆ ಕೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಬಾಯಿರ వచ్చే ಚಾನ್ಸಸ್ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಳಿ ಥೋಡೆ ಲೇಟ್ ಎತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್ ಫ್ರಾತ್ ಎಟ್ ದ ಮೌತ್ that is a very common so immediately ಎಕ್ಕಡದಕ್ಕೂ ಚಪ್ಲೆ ತಕ್ಕಡದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿರ ಇಲ್ಲ impossible it will take at least 3 hours त्यामुळे रिसिन मानते घंटे घटले दाखव जाय ना म्हणतानी वग्गी वग्गी वारडी जन चिरडून तई जाता ती 3 घंटे भितरी so that's all that is all and it is all dramatic तशीच ड्रामॅटिक म्हणताना म्हाका एक ओळख आसले 7 हेडेचे नागू प्रमाण म्हणता ती but there is no documentation of it maybe birth defect जावन एक आता मी सियामिस ट्विन्स आम्ही डिस्कस करता आशिल्लीची सियामिस ट्विन्स आवरी एक विंगड abnormal this thing ಕೆಲವು ಪಂತ ಮಾತ್ಯನಿಕ ಬಾಲ ಏಕ ಕಡೆ जावन असता but documented डिफेक्ट्स असतं शिवाय नॅचरली मिळणार म्हणून म्हणतो मी प्राकृतिक जाऊन मिळणार डॉक्युमेंटेड ना मागीर त्या पुरा अंतू शेष नागू तशें पुरा म्हणून शेष नाग म्हणल्यार मेबी अ बर्थ डिफेक्ट आशिल्ला त्याच्यान दॅट वाज अ स्पेशल स्नेक अशें पुरो इट माइट बी अ डिविएशन ऑफ अ किंग कोब्रा बिकॉज इट्स अ बिग वन सो अशें पुरो सो बट आनी कसन म्हळ्यार ते एक दैविकताक रूप दिवचे खातीर ते डिस्क्रिप्शन करतना आमगेल इंटरप्रिटेशन आनी तांगेल डिस्क्रिप्शन मस्त डिफरन्स आसता सो तशें जावन वी डोंट नो हाऊ इट इज दॅट्स ऑल आमगेले इमॅजिनेशन परसेप्शन्स डिपेंड आसता तशीच आनी दोन आमगेले एक स्लाइड आसा हे एंटी स्नेक वेनिन आता त्यांचे आम्ही म्हणलो तुमकां की ते घोड्या दुखून काडून ते सिरम काडटा ती सिरम काडून जाता री ताका ड्राय फ्रीज करून ते पावडर आतां तांचे भितर असोच पावडर आता ते नेक्स्ट फोटोग्राफ पळयला री तांतू तुमकां दाखयला तांतू डोस कसो हे पळय भारत हांगेले प्रोड्यूस केलेले आता पळय कोब्रा कॉमन क्रिएटर रस कितें तुले हे आसा म्हणटा आनी पळय सकयल बरला ओरिजिनल इक्वाइन सेरिम म्हळ्यार इट इज टेकन आउट फ्रॉम घोड इक्वाइन म्हळ्यार घोडो सो तशें जावन डोसेज तांतू भितर विंगड आसता सो स्टँडर्ड विनम्स 0.6 मिलीग्राम ऑफ कोब्रा विनम एक बॉटल टॅकल करता म्हळ्यार कॉमनली खंयची मेळटा त्या चड घालात नाही हे डोस त्या नाही ते अमाउंट नाही हे 0.6 मिलीग्राम ऑफ कोब्रा विनम टॅकल करूं येता एक बॉटलान आनीक 0.45 मिलीग्राम ऑफ कॉमन क्रेट ना 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 ताची डोस येता तितले सो एक वायल दिला पावना तशी सो तशें बेस्ड ऑन द अमाउंट यू फील द डिपेंडिंग अपॉन द सिम्पटम्स यू गिव्ह द डोसेज मस्त कॉस्टली वखत costly not because it is being produced rampantly and multiple this thing are there it is affordable and government hospitals and all you get it for free no issues there it is available throughout amgel even amgel hospital antu we have the vials and all and moreover there is a compensation by the government for these bite areas so it can be tackled not costly at the depends at the perception at the kasale natilak even 1 रुपये जलारी महाग आशिल्ल्याक कोटी कटला आशिल्ल्याक 1 लाख जलारी चीप सो इट्स रिलेटिव्हली तितलेच आता अनेक एक मिकेल प्रश्न आम्ही त्या धारवाई आणि सिनेमा पुरा मस्त पळोवशे लोक आसा आमगेल मध्ये आमगेल रिक्षकाल मध्ये तशान हांवें प्रश्न निमगिता तुमकां हांस येवच्या पुरो जाल्यार हे नागिन म्हूण आसा नागिणी म्हणून तशीची नागराज म्हूण एकलो आसा तशी तांकां नागमणी म्हूण आसा त्यात आनी नागमणी काडू वच्चे एक काणी फिल्म केला सिरियल केला धारावाही केला ह्या पुरो मस्त लोकाल मध्ये तूं पॉप्युलर जाला प्रसिद्ध जाला तशें आसतना ह्या नागिणी आनी नाग आनी नागमणी ह्यान तूं कितली तथ्य आसा
नाग मेल फिमेल आशिल्लेंची हम्म. ते फायंड आउट करचे एक्सपर्ट जावका हम्म. दोळ सहज दृश्टीन तू कळना ते पुरा हम्म. बट नागमणी इज ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತಂತು ನಾಗಮಣಿ ಕಳಿಸುತ್ತನ್ ಮರ್ತಿಕಿ ನಾಗಿನ मागोत नाव त्या पळयना. तमिळरी अदरवाइज देर इज नो थिंग विषय कसं म्हळ्यारी ಕೆಲವು एक ಚರ್ತಲ್ ಜಾತಿಂತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತೂ ತಂಗೆ ಐಸ್ ನವೆ दोळे. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಶೈನಿಂಗ್ very beautiful. Maybe that is the concept. Otherwise, the दिवडान चर्तलान मणी घेऊन वच्चे हांव पळयनी and it's totally a myth. It is maybe the shine on that eye. That's why when they try to remove it, that obviously दोळ काढ म्हणजे मरताचीची मोरकाचीची आणि obviously it will try to protect itself, so it will bite. So नागमणी म्हणून कसं नाही ना नागिन आणि नागिन is more dangerous than नागराज. Poison is poison. रिवेंज घेवचे कसं नाही हाविना द्वेष 12 वर्ष दर इज नो आणि ते पर्टिक्युलर तेंची दिवड 12 वर्ष ते वंतला म्हणले एक कॉन्सेप्ट असतं पळा ते इट इज नॉट आम्ही त्या सिरियल सिनेमा पुरा पळयतना त्या नाग मनशाल रूप घेता इच्छाधारी नाग ते ड्रामटायझेशन ते म्हळ्यार एक आम्ही एक कल्पन करचे तर नागाला एक जीवन असल्यार तो कशें आसतलें म्हणून तितलेची ते कल्पनेशील हांनी निज रूप दाखोवचे वच्चे तितलेची मनशान एक पंता विष घेतली म्हणून जाल्यार जिवांतू ते भायरी आम्ही आता म्हाका एक दिवड चाबला एक दिस हांव दिवडान चाबोवन घेतला तो हांव कोणाक चाबली सतना ते विष थंय येना इथं म्हणजे म्हगेल बॉडी डायजेस्ट करता म्हगेल बॉडी नलिफाय करता येस ब्रेक डावन करता सो ते पॉयझनसचे चान्स ना देयर इज नो वे. तशी त्या सिरियल मस्त पॉप्युलर आशिल्ले तो ते मस्त आम्ही डिस्टर्ब करची नाकडे वीक्षकांक तांगेल क्युरियोसिटी आसता वीक्षकांक ते 2 एपिसोड सिरीज आयलेंची तशी हांव पुरा लँग्वेज आसत वय वय तशीची अनेक सांगताची ह्या सिनेमांचे जी हुण्ಣಿಮೆಯಂದು तांगेले म्हळ्यार पुनवे ते दोस्तांनी मेटिंग म्हणून सांगून ते तांगेल मेटिंग पिरियड्स असता त्या टायमार वेनेवर इट इज प्राकृतिक तक्कनीक आमगेल हाका कसं संबंध ना हुण्ಣಿಮೆ राखून बसचे हुण्ಣಿಮೆ दिस पावस येयला कसं करचें सो तसल पुरा कसं ना तांगेल मेटिंग पिरियड्स म्हणा प्रत्येक प्राणींतूय आसता मेटिंग पिरियड्स इट इज समथिंग लायक दॅट इस्ट्रस सायकल मेन्स्ट्रुअल सायकल आशिल्ली वय तशीची तांणी सांगताची तेन्ना त्या नागाक आनी अपास हास्यास्पदाची जाल्यार हांव निमगीता तांकां नागाक आनीक नागिणीक स्त्री रूप येता आनी म्हळ्यार मनशाल रूप येता प्रमाण मोठो दवरचो वय मोठो दवरचो सो तक्कन्याक कसं संबंध ना या आमगेल वीक्षकाल ಖಂಡಿತ ಬಟ್ ते पुरे एक काल्पनिक ते फुडदुकून एक आईल मिथ्याक हानी ते म्हळ्यार बिकॉज असल कसले एक वस्तू केली जातना प्रकृतीक विरुद्ध जावन आशिल्ल्याक मनशा चड इंट्रस्ट येता तशें जावन व्ह्यूअर्स आर मोर अनसायंटिफिक जाल्यार कुलच्या नागेक चड इंट्रस्ट. आता मी अखेरी प्रश्न आमगेल समय केन्ना जाल्ला जाल्यार हांव एक अखेरीचे एक प्रश्न सांग निमगीता स्कॉर्पियन म्हळ्यार चेळाचे वेनम कितली पॉयझनस आनी आमी कसं प्रिव्हेंशन घेवका आज ते चेळाची पॉयझन आनी डेथ जेल्ले गोतना तांत एक कसन म्हळ्यार जोर उज्जो आनीक हें कसं तुगेले दुखी चेळ युजली चाबल्यार दूख आनी जाळ उज्जो ते सुमार समय ते आसता ताकाची ताका मेनली एनाल्जेसिक्स एंटी इन्फ्लमेटरी आनीक मे बी नमनेस येवच्याक एनेस्थेटीक हे कसले ज्यो घालतात शिवाय विंगड डेडली पॉयझनस बट द अमाउंट इज सो लेस इट्स डेडली पॉयझनस ताचे अमाउंट हे पॉयझन अशी हें केल्यार आसना दिवडान बीन इंजेक्ट केल्यार मरताचीची डेडली पॉयझनस बट द अमाउंट इज सो लेस that it will just produce only those symptoms easily treatable not an issue at all painkillers analgesics anik maybe numbness create karunka wingad kasane na tanto usually neurotoxic type of venom but basically pain treatment as absolutely just analgesic ani वचून येवका मात्र इथे मात्र जे ते कांटू tantu काड आस की tantu गेला की कशी म्हणून सांगू ती tantu sting वरला मरताची प्रमाण तशी
ना. कसं म्हणा. पण आता पण मस्त हनी मिठी मस्त हनी समज. हनी बीन तू कसं जात म्हळ्यारी ते स्टिंग वरल्यारी ते सिक्रेट तांत आशिल तांत पडत असता वय. यूजुअली कशें म्हळ्यार स्टिंग केल्स तांत आशिल ते तुदेर आशिल मात्र वता. पडता वता हे तांत स्टिंगांत आशिल स्टिंगांत वरलेलं आशिल आशिल. वरलेलं असता सो तशें 3-4 तशी वरली म्हणजे जाल्यार इट्स कीप्स ऑन रिलीजिंग सो इट कॅन बी वय. पोटेन्शियली डेंजरस त्याच्यावर ते सांगता ना एक 4-5 चाबल्या खांजे ना मस्त चाबल्या रे भारी कष्ट तितलेची तितले मल्टिपल वय, टाइम्स वय. चबलावरी जालें ना तितलेच सो दॅट इज द डेंजर दॅर हानी बी एकल्यान चबल्या कसं न्ही नेक्ची सूज येता हें येता थंय इंक तें जाता बट मल्टिपल मोव लायताच केलं हळदी लायताची. सूदनिंग एजंट्स ते म्हळ्यार जाळ जाईल हनी इज अ सूदनिंग एजंट एनी टाइम आतां तुमकां ताळ्या खरकश असल्या समेत टेक अ स्मॉल सिप ऑफ हनी अँड कीप स्लोली स्वॅलोविंग इट म्हणटात इथं म्हळ्यार इट सूदन्स सो दॅट इज द ओनली थिंग टर्मरीक अँटीसेप्टीक म्हणून सांगून रिलीफ मेळच्याक तितलेची बट इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर रिमूव दॅट स्टिंग इफ इट इज देर and he will prescribe you the medications, maybe give you an ointment to numb the pain also. तितलेच. Other than that, nothing much. इतल वेळू सरप चबला स्नेक बाइट्स आयडेंटिफिकेशन अँड मॅनेजमेंट असल नमनेचे असल म्हणलेले एक भारी भारी मुख्य जावन असत तसल एक विषयारी आमकां संपूर्ण माहिती दिलेल्या डॉक्टर वृंदा भट हांकां हांव धन्यवाद सांगता. मॅडम तुम मस्त मस्त धन्यवाद. थँक्स. ಕೆಲವೊಂದು एक विषय जेन्ना कळल्यार आमकां एक खुशीची प्रिकॉशन्स घेतलेला इथे म्हळ्यार दिवोडू सरप वत जनाक असूचे एक मिथ्य मस्तस तुम्ही त्या पुरा त्या मिथ्य आशिल्ले प्रत्येक कसले मिथ्य कसले म्हणून सांगून मस्त माहिती दिला तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीची आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता. सगळ्यांक बरें करो.